नमस्कार. ह्या विश्वात आम्ही रावतात. ह्या विश्वा भितर आमचे आणीक एक विश्व आसा. वाचन विश्व. पिरायेन आणि आटापान आसत ल्हान, पण ताचो हावेस व्हड हाचो आमकां सदांच अभिमान. वाचतलो तोच वाचतलो हें आमचें तत्व, आणि म्हणूनच विशाल विश्वातल्या सगळ्यांक वाचनाची गोड लावप हो आमच्या माणकुल्या वाचन विश्वाचो प्रामाणीक यत्न. कोंकणी भाषा मंडळाच्या संकल्पनेंतल्यान, फुडारांतल्यान आणि प्रेरणेंतल्यान घडिल्लें हें वाचन विश्व वर्सपुर्ती कडेन पावलां. आयच्या ह्या भागांत तुमचे मुखार वाचन विश्व घेवन येता नामनेचे ज्येष्ठ साहित्यीक, तशेंच साहित्य अकादमी पुरस्कार, TMA फाउंडेशनचो पुरस्कार, कथा पुरस्कार, विमला पै विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार, तशेंच प्रतिश्ठेचो सरस्वती सन्मान फावो जाल्ले कोंकणी भाशेंतल्यान बरोवपी भारतीय लेखक महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्याचेर चर्चा. ह्या व्हर्च्युअल चर्चा सत्रांत हांव अनिश अग्नी आणि म्हज्या वांगडा बाय मेगन डिसोजा संयोजक ह्या नात्यान तुमकां येवकार दितात. ह्या सत्रांत नामनेचे साहित्यीक भौमानिस्त डॉक्टर प्रकाश पर्येंकार मुखेल उलोवपी म्हण जाल्यार सहाय्यक प्राध्यापक शुभा बरड, सहाय्यक प्राध्यापक अंकिता आरोलकर आणि विद्यार्थी भौमानिस्त रेशाचारी हे वांटेकार जावपाची आसात. हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दितां. भौमानिस्त अंकिता आरोलकर ही सहाय्यक प्राध्यापक म्हूण कार्मेल महाविद्यालय नुवें हांगा शिकयता. ती एक वाचनमोगी. साबार चर्चा सत्रांनी ती वांटेकार जाल्या. हांव अंकिता आरोलकर हांचे लागीं मागतां तांणी आपले विचार मांडचे. नमस्कार. पयलीं म्हटल्यार म्हाका ह्या सत्राक उलोवंक संद दिल्ल्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळाक दिनवास. ह्या सत्रांत ज्येष्ठ साहित्यीक भौमानिस्त महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्याचेर चर्चा जातली. तातूंत हांव हावटन हे कादंबरी विशीं थोडो भोव म्हजो नियाळ सादतलें. तर वेळ वगडायनासतना हांव विशयाक हात घालतां. के बिर्ला फाउंडेशन सरस्वती सम्मानीत हावटन ही सैलाची आनी एक आगळी वेगळी कादंबरी जी विंगड विंगड भासांनी अणकारीत जाल्या. कादंबरी हे एक झाड जाका मूळ विशय आसता आनी तातूंतल्यान उपकथानक, पात्रां, संघर्श चित्रायतात. हावटन हे कादंबरेंत ताणें कुंभार समाजाचो वेवसाय, संघर्श, काळ, परिवर्तन, तडजोड आनी तांची संस्कृती, बायलांचे प्रस्न बेस बरे तरेन मांडिल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. कादंबरेन उल्लेख जाल्लो कुमार समाज जो आसा हो कारवारांतलो आनी समाजांतल्या हेर निम्न जातीवरीच ह्या कुमार समाजाची दुखिस्त जीण जी आसा सैलान मांडल्या. शेजेबाग ह्या वाड्याक केंद्र स्थान दवरून महाबळेश्वर सैल हांणी हावटन ही कादंबरी बरयल्ली आसा. तशेंच शेजेबाग जो आसा हो ही लेखकाची जन्मभूंय. तशीच हावटनाची काणी ही सादी सोपी. मादळी लागसरचो जो कुमार वाडो हो हे कादंबरीचो मुखेल पट आनी ह्या पटा वयल्या यशवंत, शंकर, शिवराम, गोपाळ, दुलबा, राघोबा, धर्मो, सीताराम, सदानंद, सीताय, आनंदी आनी हेर पात्रां ही रासवळ काणी जावन आसा. तर गरिबी आनी लाचारी हो त्या समाज जिविताचो स्थायी भाव. तर हावटन ही सामाजिक कादंबरी आसून कुमार समाजाची जीवन पद्दत आनी तांचो पारंपारीक वेवसायाचेर जाल्ल्या परिणामांचेर ती मुखेलपणान आपणाले भाशय करता. लेखकान ल्हानपणा सावन पळयल्ल्या आपल्या वाड्या वयल्या समाजाचो दृश्य ह्या कादंबरेन दाखयल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या कुमार समाजाचो वेवसाय म्हटल्यार मातये पासून वस्तू तयार करप आनी हो समाज ह्याच वेवसायाचेर जगता. तळ्यांतली माती सुगूर करप, चाका वयले मडके गळे घेवन मडकी पेटप, ताच्या पयलीं माती कालोवप, बायलांनी जाबळे व्हरून विकप हे तांचें काम.
आणि पयलींच्या काळार तांच्या ह्या मातयेच्या वस्तूंक खूप वाव आसलो. पण जेन्ना आमी स्टील अल्युमिनियमाची आयदनां येना फुडें तांचो व्यवसाय जो आसा हो फाटी पडून भूकमारीचे जे दीस आसा ते तांचेर येतात. शास्त्र रीती मोडून फकत पोटाच्या प्रश्नांक लागून तांचो धंदो जो आसा उक्त्यार पडून उद्ध्वस्त जाता आणि तांच्या जिणेन जी दुःखाची कुपा जी आसा ही दाटता. मुखेलतायेन कुमार समाजाची शोकांतिका तातून आयिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. पुरायपणान परंपरेन चलत आयिल्ली मातयेची आयदनां, खेळणी, पणट्यो, तपले, तवरी, पडगो, बिंदूल, मायट्यो, कदी, भाण, कायली आदी तयार करपी आणि तांचे विक्रेंतल्यान आपलो उदरनिर्वाह करपी चलोवपी हो गरीब आणि लाचार समाज जो आसा मनाचो थाव तातूंतल्यान लेखकान घेतिल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच महाबळेश्वर सैलान प्रतिनिधीक स्वरुपान एक ताकीवंत आशय लाभिल्ली कादंबरी हावटनाच्या रुपान जी आसा कोंकणी साहित्याक दिल्ली आसा. हे कादंबरेंत मातयेची आयदनां तयार करपी कारवार वाठारांतल्या कुमार समाजाची सांस्कृतीक सामाजीक फाटभूंय मांडिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. परंपरेक दसून राविल्ल्यान त्या समाजाची जाल्ली आर्थीक कुचंबणां हांगा चड दिसता. तशेंच ही कादंबरीन कुमार समाजांतल्या बायलांचेर अदीक भर घातलेली आसा. कशे तरेन ही बायलां तडजोड करून गांवांनी वचून विक्री करतात. जड जाबळ्यो ज्यो आसा ह्यो आपणाल्या माथ्यार घेवन वताच्या रखरखान आपणाली कूड घट्ट दवरून चलतात ते हांगा सांगिल्ले आसा. तशेंच शेवटाक तळ्याचेर धरण बांदपाचो जो प्रकल्प आसा तो सुरू जाल्ल्यान वर्सभर तळ्यान उदक साठून फावो ती माती ना सांपाडिल्ल्यान तांचो व्यवसाय सोंपता आणि ज्या मातयेन तांणी आपणालो संवसार वसयल्लो तीच माती तो उद्ध्वस्त करता. माती हीच तांचे दैवत्व अशे तरेन बदलत्या काळाक लागून व्यवसायाची नासधूस तशेंच मूल्या संस्कार इत्सा हावेस हांची तटातूट जाता हे सैलान बेस बरे तरेन हे कादंबरेन मांडिल्ले आसा. हावटन ही कोणा एका पात्राची कादंबरी न्हय तर ही एका समूहाची कादंबरी, एका समाजाची कादंबरी. कुमार समाज होच हे कादंबरीचो नायक जावन आसा. हो कुमार समाज आपली सुख दुखां रासवळपणान भोगपी, सोरो पिवपी, झगडपी, मागीर परत रोखडेच एक जावपी, गळ्यान गळो घालपी, कोणूय वाड्यार दुयेत म्हणून कळ्यार तांगेल्या दारान रात भर बसपी, दुसऱ्याल्या घरातली लग्नां मरणां आपलीच मानपी असो हो कुमार समाज. ही कादंबरी जी आसा ही विशयाक म्हत्व दिवपी कादंबरी आशिल्ल्यान हांगा सगळी पात्रां विशिष्ट स्थानाचेर वावुरता. ताका लागून हांगा मुखेल आनी दुय्यम असो पात्राचो सरळ भेद जो आसा हो करपाक मेळना. कथानकाक मुखार व्हरपी हांगा पात्रांचो पंगड आमकां पळोवपाक मेळटा. हावटन हे कादंबरीतले सीता हे एक म्हत्वाची बायल पात्र. पुराय गांव जो आसा हो तिच्या फुडारपणा खाला जगून तिच्या निर्णयाक आनी विचारांक मान दिता. सीता ही गावातली खरी धीराची बायल. घरान रान सून तारा आणि ती स्वतः रान जीवन जगपी अश्यो ह्यो बायलो शास्त्रा प्रमाणे जे आसा गळे नाशिल्ली मातयेची आयदनां करून आपणालो घर संसार जो आसा चलयता. परतो सवरतो तांचो पूत जो आसता वा तिचो पूत जो आसा तो भायर पडिल्ल्यान जे दूख सीताच्या मनांत आसा ते हांगासर चित्रीत केल्ले आसा. सुनेची आनी नातवाची जबाबदारी ती आपूण घेता अशे तरेन दुःखाच्या सागराक फुडो करून ती काळजान घट्ट जाल्ली आसा. एका दादल्यावरी ती कुमारपणाचो व्यवसाय चलयता, घर सांबाळटा अशें आमकां ह्या सीता ह्या पात्रांतल्यान पळोवंक मेळटा जे लेखकान चित्रीत केलेले आसा. मागीर समाजान घालून दिल्ल्यान जे नेम आनी शास्त्रांक ती खूब बरे तरेन पाळटा. तांच्या पुर्वजांनी शास्त्र म्हणून जो मायट्यांचो वा पणट्यांचो धंदो जो आसता हो रान बायलेंक राखून दवरिल्लो आसता. सीताय जी आसा पुर्वजाले निती नेमां पाळो दिवपी बायल
आणि घडयल्ल्यो ज्यो वस्तू तयार केल्ल्यो ज्यो मातयेच्यो वस्तू असता त्यो फावो ते गिऱ्याक जेन्ना तांकां मेळना तेन्ना ज्यो सवायशिणी बायलो असतात न्ही ती विधवा बायलांचे काम करतात. ह्या वेळार सीतायक जे आसा शास्त्र भंग केल्ल्या खातीर राग येता. पूण मुखार परिस्थितीक लागून शास्त्र पाळी नासतना तोंडाच्यो मोडक्यो विधवा जावन लेगीत ती करता. तेवूय बी फकत पोटा खातीर. तिचें मन परिवर्तीत जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. सीतायचो स्वभाव जो आसा हो खूब मोगाळ. ती सगळ्यांक समजून घेवपी, सगळ्यांच्या आदाराक पावपी, संवसाराचो जो जगजग सोशिल्ल्यान ती सगळ्या बायलां मदीं अणभवी बायल जावन आसा. तर तिच्या वाटेक जे कितें आयलें ते सगळे तिणी आपले नशीब समजून सोंसले. मुखुट्यान अन्याय सहन केले. शिक्षीत जरी नासली तरी अणभवाच्या कासार ती ज्ञानी जाल्ली. सीताय जी आसा दादल्यांक लेगीत समजून घेता. ती जाणा आसता हे कुमार समाजातले जे दादले आसा ते बायला परस मोव मनाचे. आणि सीताय जी आसा संवेदनशील बायल जी फकत आपलोच विचार करिना तर फकत बायल जातीचोय विचार करना तर दादल्यांचे मन लेगीत समजून घेता. सीताय तरणाट्यांच्या आधुनिक विचारांक पाठिंबो दिता ते आमी पळयता. जेन्ना सदानंद जो आसा हो शिकिल्लो तरणाटो फाटी पडिल्ल्या कुमार धंद्यांतल्यान भायर सरून आपल्या शिक्षणाच्या बळार हेर काम करून जगपाचे उलयता तेन्ना ती ताच्या मताचो आदर करता. आणि हांगासर आमी पळयता की सैलान सीतायच्या माध्यमांतल्यान साबार गजाली व्यक्त केल्यात. पारंपारीक जाणटे जे आसा जाणटे बायलेचे रूप ताणी उत्कृष्टपणान जे आसा मांडला. तशेंच सीताय हे एक अणभवी पात्र जावन हेर बायलांकूय जे आसा प्रेरणा गावता तिचे कडल्यान. तशेंच सीताय वांगडा हेर कांय कुमार समाजांतल्यो व्यक्तिरेखा वास्तव जिणेचो दृश्टावो घडयतात आणि आयिल्ल्या संकश्टाक आपले परीन ह्या कादंबरीन तोंड दितात हे आमकां पळोवंक मेळटा तातूंत. तशेंच आनी हेर पात्रां आसा तातूंतले एक पात्र धर्मू हो जो आसा सोऱ्याची भाणां पेटपान फिशाल आसता. पेटता तो भाणां, ही सोऱ्याची भाणां जी तयार जाता. आणि आपूण आसतना शिवराम जेन्ना भाणां पेटपाचें काम हातान घेतला हे ताका कळटा न्ही तेन्ना तो शिवरामाल्या मातयेन जे आसा मीठ घालता आणि भाणांक हाव्यांतूच जे आसा तडे वयता. आपूण आतां उतराक फालसो जातलो ह्या विचारान जो आसा शिवराम निराश जावन रडपाक लागता. तेन्ना सीताय ताका येवन म्हणटा की मनशाच चुकतात आणि मागीर देवाचेर घालता. रडटा कित्याक? दादलो तूं परते भान पेट. जाल्यार अशे तरेन जे आसा सीताय ही शिवरामाक धीर दिता आणि ताचो आत्मविश्वास जो आसा हो वाडयता. ताचे उपरांत पुरसो हो एक पारंपारीक जीवन जगून आयिल्लो आणि आपल्या धंद्याच्या संदर्भान हुस्क्याची जीण जगपी एक जाणटे पात्र. आपले परीन तो हवामानाचो अंदाज घेता आणि पयलीच जो आसा तळ्यातली माती घरा कडेन हाडून दवरपाची ताका ताकतीक लागता. जाल्यार ताचे उपरांत जे आसा हे पात्र उल्लेख करपा सारखे आसा ते म्हटल्यार तारा. तारा ही सीतायची तरणी सून जी तशीच ती सर्गेस्त वा स्वर्गवासी जयवंत जो आसा हाची बायल. तिची तिची चली जी आसा ही 3 महिन्याची असताना तिचो घोव मरता आणि तेन्नाच्यानूच ती दुर्बळ आणि अस्वस्थ जाता. घोवाक भायर पडून 3.5 वर्साचो काळ वचून लेगीत तारा ह्या धपक्यातल्यान सावरना. समाजातल्या गैरसमजा आड वागपी हे पात्र जे आसा हे जावन आसा आणि पुरायपणान तारा आपल्या घोवाकच सर्वस्व मानून ताच्या विरहान जे आसा जगता. पूण भुरग्याच्या मायेक आणि मायच्या धीराक लागून नशिबाक दोष दीत आपणाली जीण जी आसा ही सारतना आमी पळयला. मागीर ताच्या उपरांत जे पात्र आसा ते म्हटल्यार शिला. आणि शिला हे तरण्या पिरायेची चली जी नाटकांनी कामां करता आणि ते एक कलाकार आशिल्ल्यान तिका नटी म्हण तिची समाजान वळख आसा.
तिच्या कलेची तोखणाय जाता, पूण वांगडाच जी आसा तिच्या सौंदर्याक लागून पॉझिटिव्ह विचारांची मान्यताय तिचे विशीं समाजान आसा. शिवराम आनी शीला जी आसा पळून लग्न जावन गांवांत येता तेन्ना समेस्त गांवांतलो लोक तांकां मान्यताय दिनात. शिलाच्या माध्यमांतल्यान आधुनीक सुनेचे रूप जे आसा लेखकान हांगा मांडलेले आमकां पळोवंक मेळटा. जंय सून घरा भायर सरून 4 पयशे जोडून ताट मानेन जगता, तशेंच घरच्यांचो तांच्या गरजांचो विचार करता आनी अशी ही आदर्श सून हांगासर दर्शायिल्ली आसा. ताच्या भायर आनी हेर पात्रां आमकां पळोवंक मेळटा, जशी की आपले 5 भयणींचे लग्न करपी निळखंठ, एका पायान लोंगडो आशिल्लो शाणू, बाळंत आसतना वायट मरणान मेल्ले अंबू, घुमटा करपी पांडुदाद, आवय बापूय नाशिल्लो आनी कोणाच्या हाव्यांतल्यान वा जाबळ्यांतली मडकी सांगिनासतना काडून व्हरून विकपी दुलबा, नाट्य कलाकार सकाराम, ही सगळी पात्रां जी आसा ही हावटन हे कादंबरेक एक आकार दितात. समाज जीवनाचो एक भाग जावन ती वावुरता. आपले दुःख अभिव्यक्त करतात आणि तत्कालीन परिस्थिती प्रमाण वागता. ह्या तरेचे पात्र चित्रण आणि हे कादंबरेन आमकां बेस्ट बरे रितीन सैलान मांडिल्ले मेळटा. तर हे उलोवप जे आसा हांव तांच्याच एका कोटांतल्यान काबार करूंक सोदता. ते म्हणटात की देशांतल्या लोकांक जे आसा मनान लागीं हाडला ते राजकारणान न्ही, झुजांनी न्ही तर साहित्यान. म्हाका परत एकदा उलोवपाक हांगासर संद दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. खूप सुंदर उलयले तुम्ही भोवमानेस्त संगीता, देव बरें करूं. आता हावटन कादंबरीचेर आमचे आनीक इल्ले लक्ष ओडून हाडपा खातीर येता भोवमानेस्त रेशा नरेश च्यारी. तांच्यांनी सरकारी विद्यालय खांडोळे गोंय हांगा कला शाखेन पदवी मेरेनचें शिक्षण घेतलां आनी सध्या गोंय विद्यापीठांत कोंकणी विद्यार्थी म्हूण जावन आसा. रेशांच्या कथांक 18व्या आनी 19व्या युवा साहित्य संमेलनांत 3रे इनाम लेगीत फावो जाला. तर आता हांव आमच्या म्हऱ्यांत आफयता आमचे भोवमानेस्त रेशा नरेश च्यारी. देव बरें करूं मेघन बाय. म्हजें उलोवप सुरू करचे पयलीं हांगा म्हाका उलोवंक संद दिल्ले खातीर हांव कोंकणी भाशा मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा आनी चड वेळ घेयनासतना म्हजें उलोवप सुरू करता. लेखक महाबळेश्वर सैल हांची हावठण ही कादंबरी एक उत्कृश्ट साहित्य कृती जावन आसा. ह्या कादंबरीतल्या कथानक पात्रां हांचेर आत्ताच जाल्ले उलोवप आमी आयकले तेन्ना म्हज्या उलोवपांत हावठण कादंबरीतलो संघर्श, तातूंतले संवाद आनी निवेदन शैली ह्या विशयांक धरूनच हांव म्हजें उलोवप करतलें. भोवमानेस्त लेखक महाबळेश्वर सैल हांची हावठण ही कादंबरी कुमार समाजाचे जीवन जगतनाचो तांचो संघर्ष त्रास घेवन मुखार येतना आधुनीक युगात पाय दवरता दवरता तांचे जिवीत कशें ना नपश्चात जायत वयता हाचे सुंदर चित्रण ह्या कादंबरीत केल्ले पळोवंक मेळटा. सुरवातीक जेन्ना वाचक ही कादंबरी वाचपाक हातांत घेता तेन्ना तो प्रसन्न भावनेन कुंभार वाड्या वयल्या प्रसन्न वातावरणात एकरस जाता. म्हणजेच कुंभार जेन्ना चाकार चाला काडटात, मडक्यो पेटतात, त्यो वतात सुकत दवरतात, तांच्यो बायल्यो त्यो घेवन विक्रेक वयतात, हे सगळे जशे वाचकाक थंय रावूनच ते पळयल्ले वरी दिसता. पूण जशी जशी कादंबरी मुखार वयता तशे तशे तांचे त्रास, तांचे जाल्ले हाल पळोवन वाचकाचे मन दुखावता. कादंबरीतलो संघर्ष म्हणटा आसतना हांव म्हणन की ही पुराय कादंबरी म्हळ्यारूच एक संघर्षात्मक जीवन जावन आसा. तळ्यार डॅम बांदपाचो आसा हे कुंभराक कळत जावन ते कामगार खरेच डॅम बांदपाक मेरेन हाचे मदलो तांचो प्रवास हे कादंबरीत दाखयला.
ह्या कादंबरीत पुराय कुमार समाज म्हणून तांचो संघर्ष एके वटेन आणि कादंबरीतले दर एक पात्र म्हणून तांचो संघर्ष एके वटेन अशें म्हणूं येता. कारण हे कादंबरीतले दर एक पात्र जीवन जगतना तांचो असो वेगळो संघर्ष करतना दिसता. पुराय कुमार समाज म्हणून तांचो संघर्ष पळयलो जाल्यार संघर्षात्मक जीवन म्हळ्यार कितें ते कळे बगर रावना. पावसाचे 3 म्हयने कुमराले कांयच काम जायनाशिल्ल्यान पावस सुरू जाय मेरेन ते सोंप मेरेन ते संघर्ष करतना दिसतात. पावस येवच्या आदी माती घरात भरपाची तांची तयारी सुरू जाता. पावसान तांचो धंदो बंद उरिल्ल्यान पोटा पाण्याक लागून ते वळवळटात. एका वेळचे जेवण तरी मेळचे ह्या आशेन तांची बायलां कुळवाड्यांगेर शेतात कामाक वयतात. पडभर तांदळा खातीर दीसभर राबतात. तांचे कडेन उदार उष्णे मागतात. भुकेच्या चक्रार दीस मेजपा शिवाय तांचे कडेन आनी कांयच पर्याय उरना. अशे तरेन कादंबरी इल्ली इल्ली मुखार वयता तशी ती आधुनीक युगात पाय दवरता. आनी मडक्यो घेवन विक्रेक गेल्ल्या बायलांक अर्द जाबळो मडक्यो खपोवप लेगीत कुस्तार जावंक लागता. कारण आमी जाणा आधुनीक युगात खूब बदल जाले आनी आयजूय ते जायत आसा. ताका लागून लोकांच्या घरात स्टील एल्युमिनियमाची आयदनां आयिल्ल्यान तांच्या मडक्यांचो खप उणो जाता. लोकांक मातयेची आयदनां घेवंक लज दिसपाक लागता. फकत गावात कोणूय मेलो जाल्यार सारयेर फोडूंक लोक तांकां सोदीत घरा मेरेन येता आनी कुंभार तांकां मडकी दितना ताच्या तोंडार ताका दुख्ख दाखयता. मात मनांतल्यान तो आपूण पोटभर जेवतलो ह्या आशेन खूश जाता. मनशाचें मरण तांचे खातीर खोशयेचें कारण थारता. मरणाची खबर घेवन येवप्या कडेन ते देवाचे नदरेन पळयतात. आपले पोट भरपा खातीर कोणाच्या तरी मरणाची वाट पळोवप हो विचार पळयल्यारूच तांच्या परिस्थितीची आमी कल्पना करूं येता. हो तांचो पुराय कुंभार समाजाचो संघर्ष म्हणून पळोवं येता. जाल्यार दुसरे वटेन तांच्या प्रत्येकाच्या घरान जण एकलो आपआपल्या जाग्यार संघर्ष करतना दिसता. जीवन जगतना आपल्या अशा कांय वेगळ्या राटावळींतल्यान तो वयता. देखीक शिवराम जेन्ना ताचे सोयरे भाटी भाण पेटपाक सांगता तेन्ना ताणें तसलें भाण केन्नाच पेटयलें नासता. पूण ते इतल्या पयसच्यान आयल्यात म्हूण तो तांकां आपूण भाण पेटपाक तयार आसा म्हूण पळयता. पूण खूब तकालस घेवन तो तें भाण तयारूय करता. पूण धर्मून त्या मातयेंत मीठ घातिल्ल्यान ताच्या भाणाक तडे वयतात. ताच्या उपरांत तो मोठ्या धिरान परत भाण पेटतनाचो आनी पाळोळेकारांक दिल्ले उतर राखपाचो तांचो संघर्ष पळयल्यार 1-2 फावट चुकले म्हणून तिसरे फावट यश नक्कीच मेळटा ही देख वाचकांक नक्कीच मेळटा. तशेंच दुसरे वटेन अप्रुपे गेली 6 वर्सां ताका भुरगे जावचे म्हूण संघर्ष करतना दिसता. कोणेय सांगिल्ले उपचार करतात. देवील्या पायार घालून घेता. आमले रुखाक घोटल्यांनी आमले घोस धरतात म्हणून भर काळखात थंय वचून आपले हड्डे फाट रुखाक घासून घेता. ही अंधश्रद्धा जरी असली तरी तातूंत ताणें आपल्याक भुरगे जावचे म्हूण केल्लो संघर्ष दिसता. तशेंच सदानंद हे पात्र शिक्षण घेवपा खातीर संघर्ष करतना पळोवंक मेळटा. राघोबाय धंदो बसला म्हूण गावात माड पाडपाक वयता. कोण मेस्ताल्या शाळेत कामाक वयता. कोण ट्रकार किलिंडर म्हूण काम पळयता. अशे तरेन ते कुंभार धंद्याक पोट भरना म्हूण वेगवेगळे मार्ग आपणायतात. तातूंत ते संघर्ष करतना दिसतात. ताच्या उपरांत ह्या कादंबरीतल्या संवादा कडेन हांव येता. नाटक, कथा, कादंबरी ह्या साहित्य प्रकारात संवादाक खूब म्हत्व आसता. तो एक म्हत्वाचो घटक म्हूण आमी ताचे कडेन पळयतात. संवादांतल्यानूच आमकां त्या पात्राचो स्वभाव कळून येता आनी पात्राक समजून घेवपाक सोंपें जाता. हावटन कादंबरीतूय लेखकान खूब बारीकसाणेन आनी गरज थंय थंय पात्रांच्या तोंडान संवाद दिल्ले पळोवंक मेळटा. ह्या कादंबरीत सिताय हे पात्र सुरवेक सावन शेवट पर्यंत खूब प्रखरपणान दिसून येता. कादंबरीतलो तिचो दर एक संवाद पळयलो जाल्यार तातूंतल्यान एक उर्बा, जीण जगपाचे बळगे वा संकटाक तोंड दिवपाची वाट दाखयल्ली दिसून येता. देखीक जेन्ना सुरवेक तांकां तळ्यार डॅम बांदपाचो आसा ही आनी आतां तांकां थंयची माती व्हरपाक मेळची ना हें कळटा तेन्ना सगळे कुंभार जशे आतांच तांचे हातपाय काडून उडयल्ले वरी निरशन बसता. पूण सितायेचो संवाद तांकां बळगे दिवन वता. ती म्हणटा,
जाता ते जाता, आताच कितें हड्ड्यार येवन बशिल्ले ना मरे, सरकारी काम आणि 12 वर्सां राव. कारण आमी जाणा सरकारी काम जी असतात ती केन्ना सुरू जायना. तशेंच ह्या कादंबरीत डॅम बांदपाचें काम सरकारी आशिल्ल्यान तिका ते बेगीन सुरू जावचें ना हे खबर आसता. आणि आताच तुमी अशें निरशेवन बसूं नाकात म्हणपाचें बळ ती तांकां सदांच दिता. ह्याच संदर्भात तिचो आनीक एक संवाद आयला. ती म्हणटा, वाघ अजून रानातच आसा, आताच तुमच्या दोळ्या मुखार धावफुलां नाचूंक लागल्या. सोडात, येता तेन्ना गोमटी दिवची ना तर गोमटी मारची. मनातल्या वाघा परस मनातलोच वाघ आदी खाता. अशे तरेन ती आपल्या सुनेकूय म्हणजेच ताराकूय समजावपाचो तिचो संवाद. ती म्हणटा, वयतलो गेलो आपले वटेन, रडली तकली धाडयली म्हण परतो येवचो आसा. पदरात भुरगीं आसात, आपले दैवच फट म्हणचे आनी मन घट करचे, भोग सोंसचे आमी. अशे तरेन ती तिचे सुनेकूय समजावपाचो यत्न करता. खरें म्हळ्यार सितायचो पूत मेला हाचे तिच्या सुने परस तिका स्वता दुख्ख चड जाला. सिताय भितरल्यान बसल्या, ती रडटा घुस्मटता, पूण तिका खबर आसा की तिणें जर धोपरां मारली जाल्यार हावेत फुटिल्ले मडकेवरी संसाराची कैला जातली. आनी म्हणूनच ती मोठ्या धीरान येता त्या संकटाक तोंड दिता. तशेंच शिवराम जेन्ना भान पेट्टा आनी हाव्यात घालतकच जेन्ना ताका तडे वयता तेन्ना तो आपणे दिल्ल्या उतराक फट थारतलो म्हण रडटा. तेन्नाय सितायूच ताका धीर दिता. ती म्हणटा, मनशात चुकतात आनी मागीर देवाचेर दैवाचेर घालतात. रडटा कित्याक, दादलो तूं, परते भान पेट. हातूंतल्यान आमकां एक समजता तें म्हळ्यार कुंभार वाड्यार तांच्या दादल्यांची मनां खूब मातशें खंयूय खट जालें जाल्यार ते तकलेर हात दवरून बसतात. पूण वाड्यार सिताय ही एक बायल मनीस जावन दर वेळार तांकां हाताक धरून नवी वाट दाखयतना दिसता. उपरांत ह्या कादंबरीत धर्मू म्हूण एक पात्र आयला. ताच्या संवादांतल्यान दुसऱ्या प्रती आशिल्लो ताचो दुस्वास जेलसी दिसून येता. जेन्ना शिवरामाचे सोयरे ताचे कडेन भान पेटपाक येतात तेन्ना तो तांकां म्हणटा, चे तो करिना, तेचे कडेन जावचें ना तें. पूण तरी ते शिवरामाकूच सोदीत ताच्या घरा मेरेन वयता आनी ताकाच भान पेटपाक सांगतात. तेन्ना धर्मू परत शिवरामा कडेन येवन म्हणटा, शिवरामा, येयल्ले ते तांकां वळखता हांव, बरे न्ही मनीस, झगडूंक मुखार, पयशांक रडयतले, तेंच्या फंदात पडूं नाका तूं. ह्या ताच्या संवादान आपणाक भान पेटपाक सांगूंक ना म्हूण शिवरामा विशीं दुस्वास दिसून येता. जशें हांवें वदळ सांगिल्ले प्रमाण संवादांतल्यान पात्रांचो स्वभाव दिसून येता म्हणटा ते हे. हांगा धर्मूक दुसऱ्या विशीं रोखडोच दुस्वास जाता हे कळून येता. ताच्या उपरांत कुमराले सगळे त्रास गरिबी ह्या सगळ्यांक झिडकारून मुखार वयतना सदानंदाचे संवाद ह्या कादंबरीत खूब म्हत्वाचे थारता. तो ताच्या बापायक म्हणटा, मारून घे ते पेटणे आनी तुज्यो मडक्यो तुज्या हड्ड्यार, मडकी पेट्टा जल्मभर, एक बरो शर्ट तुज्यान शिवंक जालो ना. कुळवाड्याल्या पोराली पोन्नी पुस्तकां भीक मागून हाडून हांव शिकलो. आतां कशेंय करून मुखार शिकता म्हळ्यार फातर घालता. हांव आनी रावचो ना ह्या घरात अशें म्हणून तो थंय आशिल्ल्यो मडक्यो फोडून धांव मारता. ह्या संवादात सदानंदाची तिडक दिश्टी पडटा. पूण त्या तिडके फाटल्यान ताका शिक्षणाचे महत्व समजल्ले आनी शिक्षण घेतल्यारूच आपूण कितेंय तरी करूंक शकतलो म्हणपाचो विश्वास दिसून येता. मुखारूय सदानंदाचे अशेच आनीक संवाद आयल्या जातूंत तो कुमराक शिक्षणाचे महत्व सांगतना दिसता. देखीक तो म्हणटा, हर प्रयत्नान कुमरान आतां पयसो जोडूंक जाय, तरच भुरग्यांक शिक्षण मेळटलें, पुस्तकां कपडे मेळटले, पोटभर जेवंक मेळटलें. कुमार धंदो तो आमीच कित्याक करचो? आमी आतां धंदो बदलूंक जाय. कुमार म्हणटा तो फकत एक धंदो, जात धर्म न्ही धरून राव. कुमरा कडेन शिकप ना म्हूण पयसो ना, पयसो ना म्हूण भूक भागोवप शक्य ना. एका दुश्ट चक्रात सापडला गे कुंभार. अशे तरेन ह्या कादंबरीत त्या पात्राक फावो तशे संवाद आयल्यात जातूंतल्यान कादंबरी मुखार फुलत वयता आनी वाचकूय त्या पात्रांक घट धरून तांच्याच तरेन ते संवाद वाचत फुडें सरतात. ताच्या उपरांत ह्या कादंबरीतले निवेदन जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना तातूंत तृतीय पुरुशी निवेदन आयिल्ले पळोवंक मेळटा. ह्या कादंबरीत लेखकान संवाद आनी निवेदन शैली हांचो समतोल बॅलन्स केल्ल्यान ही कादंबरी वाचपाक आनी अभ्यासपाक सोपी जाता. म्हायतीपर अशें निवेदन ह्या कादंबरीत आयिल्ले पळोवंक मेळटा. म्हणजेच माती आयदनांची नांवां, आयदनां पेटपाची तरा हे निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान सांगला.
तशेंच कुंभार वाड्यावयलें वातावरण, थंयचो सैम, झाडापेडा हांकांय निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान न्याय दिल्लो पळोवंक मेळटा. वयता वयता हांव इतलेंच सांगता की भौमानेस्त लेखक महाबळेश्वर बाबान ही कादंबरी बरयतना पुराय कुंभार समाजाक लागींच्यान समजून घेवन ती बरयल्या हे कळे बगर रावना आनी म्हणूनच तांची ही कादंबरी चड प्रभावी जाल्या अशें हांव म्हणत. तांच्या साहित्यांतल्यान आमकां म्हणजेच युवा वर्गाक सदांच उर्बा मेळटा आनी अशें म्हणटात की आयचो युवा वर्ग गांवाक फाट करपा लागला जावं करता म्हूण, पूण त्याच युवा वर्गाचे प्रतिनिधी वा तांच्या वतीन हांव म्हणन की अशे तरेचे साहित्यूच आमकां गांवा कडेन गांवगिऱ्या वाठारा कडेन विशिश्ट समाजा कडेन पळोवपाची नवी नदर दिता. ताका लागून भौमानेस्त महाबळेश्वर सैल हांचे हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी कोंकणी भाशा मंडळाकूय परत एक फावट देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजें उलोवप थांबयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं रेशाबाई. आमची फुडली वांटेकार आसा सहाय्यक प्राध्यापक बाय शुभा बरड. ती फाटली 5 वर्सां शिक्षक म्हणून कार्यरत आसात. 2015 वर्सा वसुंधरा हो तांचो कविता झेलो उजवाडाक आयलो. कोंकणी साहित्य संमेलनात वांटो घेवन तांणी इनामाय जोडल्या. सुनापरांत, भांगरभूंय हे नेमाळ्यांनी कविता, निबंध तशेंच पुस्तक परीक्षणां तांणी बरयल्या. जाग, बिंब, निर्माण ह्या मासिकांनी तांणी लेखन केलां. महाबळेश्वर सैल हांच्या कथा झेल्यांचेर PhDचो अभ्यास तांचो चालू आसा. हांव मागतां बाय शुभा बरड हांचे कडेन तांणी आपलें उलोवप करचें. नमस्कार. हावटण कादंबरींतली वातावरण निर्मिती असो म्हजो विशय आसा. सगळ्यांक खबर आसतलें की हावटण कादंबरीचो जो मुखेल विशय आसा तो म्हणल्यार कुंभार समाज आनी तांचे गांवांत वा थारावीकपणान अशें म्हणपाक जाता की कुंभार वाड्याचेर जे धरण बांदपाचें सरकारी काम सुरू जाता ताका लागून कुंभारांची जी उद्ध्वस्त जीण जाता ताजेर उजवाड ह्या हावटण कादंबरींत घाल्लो आसा. हजारांनी वर्सां जालीं कुंभारांचो वेवसाय चलत आयला. औद्योगीकरण आनी आधुनिकरणाक लागून कुंभार वेवसायाचेर आनी त्या अनुशंगान तांच्या जगण्याचेर हावळ आयल्या. हाची जाणीव आसून लेगीत ते कुंभारपणाक घट्ट धरून रावतात, फक्त तो पूर्वपारा सावन चलत आयिल्लो वेवसाय म्हणून. पोटा खातीरच जगतना पोटच भरना जाला अशा उतरांनी बरोवपी कुंभारांची वस्तुस्थिती मांडटा. कादंबरीचो जर पुराय पट पळयलो जाल्यार कादंबरीचो जो नक्की काळ आसा तो सामान्यपणान 1994 म्हणल्यार 1994 असो एक कडेन कादंबरेंत उल्लेख आयिल्लो आसा. म्हणटकच जे कादंबरींतलें वातावरण चित्रीत जालां ते त्या काळाक धरून लेखकान केल्लें आसा. तशेंच त्या काळाचेर जी समाजाची मानसिकताय आशिल्ली किंवा जी समाजांतली वेगवेगळ्या लोकांची मानसिकताय आशिल्ली, प्रत्येक गोष्टीक पळोवपाची जी तांची नदर आशिल्ली त्या नदरेचेर लेखक वेगवेगळे घडणुकांच्या माध्यमांतल्यान उजवाड घालता. कादंबरीची सुरवात वैशाखांतली हुलतापान पडपी संभाव्य पावसाच्या हुस्क्यान जाता. सामकी खर गरमी पडिल्ली आसता आनी अशी खर गरमी पडिल्ली आसतना जर पावस पडलो जाल्यार त्या पडिल्ल्या पावसाक लागून आमची कितें जातलें ह्या हुस्क्यांतल्यान कादंबरी सुरू जाता. ताजे उपरांत कुंभार ज्या तळ्याची माती वापरताले त्या वाठारांत धरण बांदपाक सरकारी कर्मचारी सर्वे करपाक येतात आनी ही खबर गांवांत पावतकच सगळ्यांची वाचा बसता. कारण जर आतां तळ्यावेली जर माती काडपा मेळची ना, तळ्यांत जर वर्सा 12 म्हयने जर उदक सांठून उरलें जाल्यार आमी आमचे वेवसाया खातीर किंवा आमी मडकी करपा खातीर वा मातयेची आयदनां करपा खातीर माती खंयच्यान हाडटले किंवा आमकां माती कशी मेळटली ह्या एकाच हुस्क्यांतल्यान हुस्क्याचेर तांकां हुस्को जाता. पूण त्या कर्मचाऱ्यांक कोण आडावपा वचना किंवा तांकां कोण प्रश्नय बीन विचारना की तुमकां कोणें धाडलें, कित्याक लागून धाडलें, वा तांचो कोण विरोधय बीन करना, तांकां धांवडावपाचो प्रयत्न करनात. ते गांवकरी जे आशिल्ले कुंभार समाजांतले ते कांयच करनात. फक्त ते त्या रातीचे सगळो पुराय गांव जो आसा
तो एकठांय जाता आणि रासवळ पद्दतीन ते जो आपलो विरोध आशिल्लो किंवा जो आपलो राग आसा मनांतलो तो राग ते व्यक्त करतात. प्रत्यक्ष जेन्ना सरकारी अधिकाऱ्या मुखार ते वतात तेन्ना ते खंयच तांकां विरोध उक्तायना किंवा कसल्याच तरेचे राग ते व्यक्त करनात. पुणून जे सरकारी कर्मचारी सांगतात ते आयकून ते फाटी सरतात, फाटल्यान येतात आणि त्याच दिसा रातचे मागीर रासवळ पद्दतीन ते आपली तिडक जी आसा ती व्यक्त करतात. कुमार वाड्यावेली समाजीण चित्रायतना सगळ्यांत पयली लेखक भूतकाळांत वचून वाड्या फाटली आख्यायिका सांगता. दर एका कुमाराची आणि ताच्या घराब्याची वळख करून दिवन उपरांत तांच्या संबंधांतलो एखादो प्रसंग बरोवपी उबारता, जातूंतल्यान त्या कुमाराची फाटभूंय, तांचे व्यक्तिमत्व आणि तांची विचारसरणी व्यक्त जाता. कुमारवाड्यार दादले मातेची आयदनां करतात आणि बायलो दुसरी गांवांत व्हरून त्याची विक्री करतात. ही विक्री करता आसतना तांकां रानाचे अटंगे रानाच्या वाटेंतल्यान तांकां वचचें पडटा. तशेंच जो माते आयदनांचो जो जड जाबळो आसता तो तांकां माथ्यार धरून व्हरचें पडटा. ताका लागून तांकां शारिरीक तशेंच मानसीक त्रास तांकां जातात. एक कडेन आनंदी जेन्ना मोडकी विक्रे खातीर जेन्ना व्हरता तेन्ना तिका त्याच रानांत घडिल्ले एक सान घडणुकेची तिका याद जाता आनीक ती भिना, पुणून ती त्याच हावेसान किंवा त्याच आत्मविश्वासान ती मुखार वता. कारण जर मोडकी विकना जाल्यार मडक्यांची जर विक्री जायना त्या दिसा खातीर जाल्यार तिका आनी तिजे घराब्यांक त्या दिसा खातीरचे जेवण मेळप कुस्तार जाता. तशेंच त्यो जड जो जाबळो आशिल्लो तो तिका तशा तसोच परत हाडचो पडटा. म्हणटकच हें सगळें चिंतून ती व्हडा धिरान म्हणटात तशी ती मुखार वता. गांवांत जाल्ले ह्याच परिस्थिती भितर गांवांत जाल्ले 2 बदल बरोवपी सुचयता. सगळ्यांत पयलो म्हणल्यार गोपशिट्यार लग्न करून दिल्ली कुंभाराची धूव जायू आनंदीन दिल्ली मडकी न्हयकारता. ताचे फाटलें कारण म्हणल्यार तांच्या घरांत प्लास्टीक आनी स्टिलाची आयदनां वापरतात. दुसरो बदल जो आसा जो लेखक चित्रायता तो बदल म्हणल्यार यशवंत कुंभारालो 16 वर्सांचो चेडो सदानंद शिक्षण घेवपाच्या हावेसान रागान घर सोडून वता. कुंभारवाड्यार शिकपाची खूब उमेद आशिल्लो आनी त्या पासत धडपडपी हो पयलोच चलो आनी पयलोच कुंभार अशें आमच्यांनी म्हणपा जाता. पावसाळ्यांत कुंभारांची दैनात जाता. पावसाक लागून तळ्यांत उदक साठून उरता. ताका लागून पावसाळ्या पयलीं तांकां माती सुगूर करून दवरची पडटा, नातर पावसाळ्यांत दादले आंग कवळून बसतात. ताचे वर्णन करतना लेखक म्हणटा, भूक सोंसप आनी भूक मारप हेंच आतां कुंभरांक खरें काम आसलें. भरिल्ल्या मळबांत सूर्य उदेलोय कळनासलें आनी मावळिल्लोय कळनासलें. भुकेच्या चक्रारच दीस मेजप जाताले. शेताकेरांत चोय वटेन कुळवाड्यालें शेत पांचवेचार तरतरून येतालें. गांव पुराय तुष्ट तृप्त दिसतना कुंभारवाडो भुकेन जर्जर जातालो. कादंबरेंतल्या साबार प्रसंगांची एक खाशेलताय म्हणल्यार बरोवपी आदी फाव तशा वातावरणाची फाटभूंय मांडटा, तशेंच गांवकऱ्यांचे शारिरीक चित्रण आनी त्या अनुशंगान तांचे स्वभाव दर्शनय करता. गांवचे आनी गांवकऱ्यांचे चित्रण करपा वांगडाच बरोवपी सैमाचें वर्णन करता. कुंभार माते पसत वापरतात तें तळें, ताचे फाटलो दोंगर, कुळवाड्याली शेतां, बायलो विक्रेक वतना वाटेर लागपी अटंगी रान अशी साबार देखी त्या खातीर दिवं येतात. सैम आनी पर्यावरणाक संबंदीत काळजाक पीळ घालपी 2 घडणुको लेखक मांडटा. पयली घडणूक आसा ती कुंभारवाड्यार जो रासवर पद्दतीचो किरांबो आसता त्या किरांब्याच्या संबंधान. कुंभारवस्ती जावचे आदी सावन तो आंबो थंय आसलो, पूण परिस्थिती मुखार कुंभारांक तो किरांबो गाबत्यांक विकचो पडटा. तेन्नाचे दृश्य लेखक अशा उतरांनी चित्रायता. शेकड्यांनी वर्सां धर्तरेच्या मातयेंतली ओलसाण अचळय ओडून घेवन पानां फुलांचो फळांचो रूपकार करपी
आपल्या फळांनी जाणट्या नेणट्यांक दादोस करपी तो देव ऋषी धर्तरेर साश्टांग पडिल्लो. घात मारून गोमटी कातरिले वरी. काल आशिल्लो धर्तरेचो तळ धरिल्लो मळब मेरेन व्यापून. आज ताचे कातरिले कलेवर आडवे पडिल्ले. पळयल्यार ताच्या मुळा कडसान बारीक बारीक उदकात थेंबे गळटाले. कोणाच्या नांवान रडटालो तो, कोणाक शिरापतालो. दुसरी घडणूक जी आसा ती बायजा नावाचे एक पात्र लेखकान कादंबरींत घाल्ले आसा. त्या पात्राक एक सामको भयंकर रेडो येवन मारता, रातचोच येवन ताचेर हल्लो करता, ताचे चित्रण बरोवपी करता. ते अशे पद्दतीन करता. एक खुबस्तनी तामश्या व्हांवत्या दोळ्यांचो काळो कुळकुळीत रेडो पिश्या बायजाक येवन मारता. कसली तुजी ही पोकळ शिंगां, आंगार येवन तरी पळय म्हणून रेड्याक आवाहन दिवपी बायजाक तोच रेडो रक्त भंबाळ करता. दुसऱ्याच खिणाक रेडो बायजाल्या आंगार धांवत गेलो. ताका शिंगान मोकून मारले. ते पयस वचून उताणे पडले. रेडो परत धांवलो. आपले मुखाल्ले दोनूय पांय ताच्या पोटार हड्ड्यार दवरून तो नाचलो. ताचे एक पदरी न्हेसप सुटून पिनून कुशीन पडले. दुसऱ्याच खिणाक ताणें आपली शिंगां ताच्या हड्ड्याक खोयली आनी गळ्यावयल्यान वयर काडली. हड्डे दुरून खाडकी मेरेन सगळे पिनून गेले. बायजे रक्ताच्या खळ्यान तुकते पडिल्ले. दादले बरोच वेळ वाड्याकडेन उबे रावन ताका पळयताले, सुद्द विसरून. बायलो भोंवतणी जमिल्ल्यो पूण कोणाक मुखार वचून हात लावचो धीर नासलो. कोणे तरी बायलेन ताचे कुशीन पडिल्लें वस्त्र चिमटेन धरून कमरार ओडून घेतले. कुंभार जरी अशिक्षीत आसलो तरी तो अडाणी न्हय. आपल्या वेवसायांत आतां राम उरलो ना ही जाणीव खर जायना फुडें कुंभाराचे चले आपली वेगळी वाट धरता. सदानंद पुण्यांतल्यान BA पदवी मेळयता आनी पुराय कुंभारवाड्यार शिकपी वो एकलो चलो आसता जो स्वता आपलो संघर्श करून स्वताच्या पांयार उबो रावन स्वताच्याच शिक्षणाचो सगळो खर्च काडून शिकता आसतनाच काम करून तो आपले शिक्षणाचो खर्च सुद्दां भागयता आनी BA पदवी तो मेळयता फर्स्ट क्लासान. ताजे उपरांत सखाराम जो आसा तो कामाच्या निमतान गोंयान स्थायीक जाता. राघोबा पाडेलपण करता. शिकिल्लो सदानंद आनी बुदवंत सीताय आवयचे उलोवण्यांतल्यान लेखक अजुनय माते गळ्यांतच कुंभरांक भाकरी दिसता. खरें म्हणल्यार कुंभारपणांतल्यान कोणाचोच पोटाचो प्रश्न सुटप शक्य ना अशा उतरांनी कुंभारांची वस्तुस्थिती मांडटा. सुरवातेक तळ्याचेर धरणाच्या कामाचो हुस्को कादंबरेच्या शेवटाक सत्यांत बदलता आनी तळ्यार 2 व्हडलीं शेवाळीं आनी 2 ट्रक धरणाच्या कामाक सुरवात करता. ह्याय वेळार कुंभार कसलोच विरोध करिनासतना तकलेर हात मारून बसता. अशा वातावरणांत लेखक कादंबरेची सांगता करता. पुराय कादंबरी जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना तातूंत जे वेगवेगळे घटना प्रसंग मांडिल्ले आसात ते सगळे घटना प्रसंग एक ठरावीक अशे शैलींतल्यान किंवा ठरावीक अशे ठरावीक रितीन ते व्हांवतना आमकां दिश्टी पडटा. खंयच्याच कडेन खंयचे जे प्रसंग आसात, खंयच्यो ज्यो घडणुको आसा त्यो घडणुको गरजे भायर कादंबरेंत घाल्ल्यो आसात अशी खंयच्याच कडेन दिसना. बरोवप्याचो मुखेल हेतू जो आसा तो कुंभारांची जी अधोगती जाल्ली आसा, कुंभारांची जी दुर्दशा जाल्या ती दुर्दशा चित्रावप किंवा त्या दुर्दशेचे वर्णन करप हे जरी असलें तरी ती दुर्दशा किंवा ती अधोगती चित्रायतना लेखक त्या परिस्थिती भितर एकरूप जाता. आपूण स्वता त्या कुंभारवाड्यार जगलात किंवा त्या कुंभारांचो संघर्ष आपणे स्वता केला अशे पद्दतीन बरोवपी तांचे चित्रण करता. ताका लागून जे चित्रण वेगवेगळे प्रसंगांचे म्हणपा जाता किंवा सैमाचे जे चित्रण बरोवपी करता ते वास्तवाक धरून केल्ले आसा, वास्तवाक धरून ताचे चित्रण बरोवपी करता अशें आमच्यांनी म्हणपा जाता. कादंबरींतले ह्या सगळे पात्रांची आनीक एक खाशेलताय म्हणल्यार दोन खाशेलतायो तांचे आमकां दिश्टी पडटात. सगळ्यांत पयली म्हणल्यार
ते केन्नाच विरोध करनात. खंयची जर वायट घडणूक जाली किंवा तांचेर जर खंयच्याय पद्दतीन जर अन्याय जाता जाल्यार ते तेन्ना विरोध करनात, पुणून रासवळ पद्दतीन आपल्याच भितर तो विरोध व्यक्त करतात. पूण ती गोष्ट सुद्दां त्याच वेळापुरती आसता. ताजी उपरांत उमते कळशार उदक म्हणटात तशें जाता. फुडें जें कितें जाता तें पळोवया अशी तरेची वृत्ती तांची आसता. दुसरी तांची खाशेलताय म्हणल्यार किंवा दुसरो तांचो एक स्वभाव गुण म्हणल्यार एकामेकां भितर कितलोय जर तांचो द्वेष आसलो, कितलोय जर राग आसलो एकामेकांचेर, तरी आसतना गांवांत जर कितेंय बरें वायट जाता, कोणाकी धरून जर कितेंय बरें वायट जाता, कोणाकी जर आदाराची गरज आसा जाल्यार सगळे जाण बरें वायट विसरून एकामेकांच्या आदाराक धांवतात. हें सगळें चित्रण हें सगळें चित्रण वाचता आसतना अशें दिसता की वाचक प्रत्यक्ष त्या कुंभारवाड्याचेर पावला. देखून ही कादंबरी आनी त्या कादंबरीन जें वेगवेगळें चित्रण जाल्लें आसा, सैमाचें म्हणपा जाता, वेगवेगळ्या पात्रांचें, कुंभारांचें, कुंभार वेले वाड्याचेर ज्यो वेगवेगळे घटक आसात तांचे, कुळवाड्यांचें जें चित्रण जाता ते सगळें वास्तवाक धरून वास्तवीक पद्दतीन लेखकान चित्रण केलें अशें आमच्यांनी म्हणपा जाता. इतलें सांगून म्हजी उलोवप हांव सोंपयतां. म्हाका ह्या विशयाचेर, हावटण कादंबरेचेर म्हजें मत मांडपाक संद दिल्ले बद्दल कोंकणी भाशा मंडळाचें हांव उपकारी आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं भोवमानेस्त शुभा. खूब बरें उलयलेत तुमी. तर आयच्या आमच्या कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी जावन आसात भोवमानेस्त डॉक्टर प्रकाश पार्येकार. ते एक साहित्यीक जावन आसात जांच्यांनी महाबळेश्वर सैल हांच्या साहित्याचेर अभ्यास केला. सध्या ते गोंय विद्यापीठान कोंकणी विभागान सहयोगी प्राध्यापक म्हूण वावुरतात. तांच्यांनी जायतीं पुस्तकां रचल्यात, जशे कारबारी कोंकणी, दवर्णे, इगडी बिगडी तिगडी था आदी. तशेंच तांकां जायते पुरस्कार लेगीत फावो जाल्यात, जशे कथा इनाम नवी दिल्ली, कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार, TMA पै फाउंडेशन मणिपाल साहित्य पुरस्कार आदी. तर आतां हांव आमच्या मुखेल उलोवप्याक भोवमानेस्त डॉक्टर प्रकाश पार्येकाराक आपयतां आपले विचार आमचे बरोबर वांटपा खातीर. दिसता हांव तुमकां? हॅलो. हय सर, दिसता तुमी. म्हजो आवाज स्पश्ट आसा? हय सर, सामको स्पश्ट आसा. सगळ्यांत पयलीं कोंकणी भाशा मंडळाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण 2 गजाली खातीर. एक गजाल, ज्या पद्दतीन हे कार्यक्रम मुखार वता वाचनाच्या संदर्भांतले, म्हाका दिसता अशे तरेचो कार्यक्रम सातत्यान घडोवन हाडपी कोंकणी भाशा मंडळाक हांव खऱ्यांनीच धन्यवाद दिता. धन्यवाद इतल्याकच लागून कारण वेगवेगळ्या मानेस्तांक ती हांगा जोडटात, विद्यार्थ्यांक ती सांबाळून घेता. हे म्हाका दिसता हें सगळ्यान बरी गजाल घडटा हांगसर. आनी म्हाका दिसता की म्हजें काम खूब सोंपें केलां ह्या 3 उलोवप्यांनी. कितले सुंदर रितीन तेंच्यांनी ह्या कादंबरीचें विश्लेशण केल्लें आसा. तशें उलोवपा सारकें म्हाका कांय धरुंकूच ना. ती कांय जाणांनी खूब बारीक तरेन तेंच्यांनी ह्या कादंबरी वाचल्या, तातुंतल्यो नोंदी तेंच्यांनी सांगल्या इतले सुंदर रितीन. म्हणटकच हांव ह्या कथानका कडेन वा चड करून पात्रां कितें म्हणटा वा ह्या कादंबरीचो कथानक कितें सांगता हाजेर खूब डिटेल्स वचनासतना, खोलायेन वचनासतना हांव ताजेर थोडोसो वेगळे पद्दतीन एक विचार तुमच्या मुखार मांडपाचो यत्न करता. तुमकां खबर आसतलें की महाबळेश्वर सैलाची सुरवातेकच वळख दिल्ली आसा. आनी महाबळेश्वर सैल हे एक कादंबरी लेखक, कथा लेखक म्हणून फक्त कोंकणीनूच न्ही तर म्हाका दिसता भारतीय साहित्यान ताची वेगळी नाममुद्रा तेंच्यांनी उठयल्ली आसा. कारण तांच्यो कादंबऱ्यो चड करून ज्यो वेगवेगळ्या भाशांनी अनुवादीत जावन गेल्यात, जावं मागीर ते इंग्लिशीन, मल्याळम भाशेन, मराठी भाशेन,
कन्नड भाशेन हाचे वयल्यान आमकां दिसता की ते हे बऱ्यांतले बरे लेखक आनी ताकाच लागून अशे तरेच्यो तांच्यो कादंबऱ्यो सर्वदूर वेगवेगळ्या भाशांतल्यान गेल्ले आसा. तांडवन तर तांचे महाराष्ट्रान तांडवूच केल्ले आसा. म्हणजे आयज महाराष्ट्रान आख्ख्या महाराष्ट्रान थंय थंय करून नाचता आनी ताची ती कादंबरी जी आसा चड करून तांडव जी आनी तिका खूब अशी यश पदाक्रांत करून ती मुखार मुखार वता. हे आमकां कोंकणी मनशाक खूब अभिमानाची गजाल आमी मानपाक जाय. कारण आमी सदांच म्हणटा, आमचे ज्येश्ठ साहित्यिकय आमकां परत परत सांगतात की आमचे जो मेरेन आमचे साहित्य बरें साहित्य दुसऱ्या भाशांनी अनुवादीत जावन वचना तो मेरेन कोंकणी भाशेची ताक बाकी भारतीय भाशांनी कळची ना. ती त्या निमतान सैल बाबूक आमी परबी भेटुया. तुमकां खबर आसतली की हावठण जी कादंबरी आसा ताचे पयलीं तेंच्यांनी मार्च 1994 ह्या वर्सा ह्या जागान तांच्यांनी ती कथा प्रकाशीत केल्ली. तुमकां खबर आसतली कारण कथा पयली बरोवप आनी मागीर कादंबरी लेखन करप हो हे आमचे कोंकणीन खूब कडेन जाला. ह्या संदर्भांनी हावठणाय संदर्भान जाला. मागीर आमकां पळोवपाक हेमा नायकाची कादंबरी जी बदंड आसा त्या संदर्भान जाला. हालींच फाटल्या हितून एक नवो संदर्भ म्हाका कळ्ळो, म्हटल्यार तो हेमाबाईन सांगिल्लो तो म्हळ्यार आपण पयली नवनाट्य बरयल्लें म्हणून. आनी मागीर ताची मागीर कथा आनी ताचे उपरांत कादंबरी केल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. अशेच तरेन म्हाका दिसता पयली कथा आनी मागीर कादंबरी बरोवपी आमकां मिनाबाई पळोवपाक मेळटा. वास्तू पयली कथा बरयली मागीर कादंबरी बरयली. ही खूब बरी गजाल म्हाका दिसता. कारण एक एक फावट कथेनूच अशे तरेची एक सशक्त अशें कथानक आसता, ताचो विस्तार मुखार जाता आनी लेखकाक ती जाणीव जाता एका पावण्याचेर की ही जी कथा जी आसा ती कथेची आपण कादंबरी करूं शकता. आतां तुमकां खबर आसतलें की हांव म्हज्या संशोधनाचो वावर करता आसतना सैल बाबा कडेन हांव खूब चर्चा करतालो, भरपूर चर्चा केल्या. म्हजो समाजशास्त्रीय नदरेंतल्यान अभ्यास आशिल्ल्या कारणान खूब बारीक गजाली तांचे कडल्यान काडपाचो हांव खूब प्रयत्न करतालो. फक्त मडगांव त्याच्या तो ज्या फ्लॅटान रावता थंय वचूनच न्ही तर म्हाका दिसता वर्साक 1-2 फावट त्याच्या मूळ घरा आमी वचपाचो प्रयत्न करता आनी आमी बरोबर वताले, बरोबर रावताले तांच्या त्या मूळ घरान आनी मागीर तो परिसर जाणून घेवपाचो हांव प्रयत्न करता. सैल बाबाक अशेंच एकदा प्रश्न विचारलो, सैल बाब ही मूळ कथा कित्याक बरयली आनी मागीर ती कादंबरी कित्याक केली? तुम्ही पळयतले की सैल बाबाचे जे घर आसा शेजेबाग म्हणटा ते माजाळी लागीं तो वाडो जो आसा त्यांच्या लागींच सामकें म्हणजे तुम्ही शेतवड थंय आसा. म्हणजे तांचें घर जर आतां पळयलां ताच्या घराच्या भोंवतणी सगळी शेतवड आसा आनी सगळे आंब्याच्या रुखावळीन भरिल्ले ताजो तो वाठार आसा आनी माड आसा सैल बाबाचे. आनी कांय अंतराचेर म्हणजे परस एक सादारण 300-400 मिटरांचेर हो कुमरावाडो म्हणटात ते कुमरावाडो अस्तित्वात आसा. म्हणटकच तो सैल बाबा सदांच सांगता की हांव जेन्ना घरा कडेन थंय वयतालो वा थंय घरा कडेन जेन्ना पावताले आमी वा भुरगेपणा पासून आमकां हे पेटप जे आसा आयदनां पेटपाचो आवड पाट 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 करून पेटणी मारताली आवाज सदांच एक तेजे विशीं आकर्शण आपणाक दिसतली. आनी सैल बाबाची थंय तेंच्या घराण्याची थंय शेतां आशिल्ल्या कारणान तेंच्या भोंवतणी शेतां आशिल्ल्या कारणान ते खूब लागींच्यान तेंच्यांनी हें सगळें जिवन खूब सुंदर रितीन शुभा बजाड आनी बाकीच्या उलोवप्यांनी हांगा सांगिल्लें खूब लागींच्यान ते अनुभवला. हो अनुभव जो आसा घेवप जो आसा एक लेखकाक म्हणजे हांव केन्नाय म्हणटा की खंयचोच लेखक अनुभवा शिवाय बरयना. तेज्या अनुभवाच्या मुखार एक अनुभूती तो घेता. ते सगळें तो अशें सोंसता जसो एक स्पॉन्ज उदकान बुडयतकच वा एका लिक्विडान बुडोवन तो सगळें ओडून घेता. ही ओडून घेवपाची प्रक्रिया जी आसा ती म्हाका दिसता खूब 1-2 वर्सांची न्ही ती खूब वर्सां भुरगेपणा पासून तो ते सगळें ओडून घेतालो. आनी मागीर एक असो एक क्षण येता वा खीण येता की हाचेर एक बरी कलाकृती निर्माण जावंक शकता ह्या नदरेन. म्हणटकच हो जो कुमरावाडो जो आसा ह्या कुमरावाडो आसा आनी भोंवतणी शेतां ताचे म्हाका दिसता तुमी कादंबरी वाचात आनी त्या परिसरान भोंवपाक वचात. तो परिसरांतल्यो खुबश्यो गजाली वा थंय वास्तव जे कितें आसा ताचे तुमकां कितल्योश्योच हे कुरवो तुमकां दिश्टी पडटल्यो. तुमी सगळ्यात म्हत्वाची कुरवो
म्हाका सांगपाक जाय तुमकां ते म्हणल्यार एक सुंदर एक आमो आसा पळय ते वाड्यार न्ही, आनी इतले सुंदर रितीन ते सैल बाबान आमोच एक पात्र कशें चित्रायला, आनी तो मागीर ते मारपाक येता आमो, आनी तेंची अशी पयलीं मागीर ते हें करतात की विरोध करतात, मागीर निमाणो तेंकां तो हे सगळो धंदो बसता ताका ते मारपाक दितात ते. सैलबाब म्हटले बाबा सैलबाब हे आमो तुमच्या कादंबरीन कसो येयलो आनी कित्याक लागून ते आम्याची बरें सुंदर चित्रण तुमी रासवळ आमो तो, सगळे लोक थंय बसून आम्याच्या मुनान बसून काम करतात, थंय गजाली मारतात, भुरगीं थंय खेळटात, चानयो थंय, आनी म्हणजे आम्याच्या भोंवतणचें एक वेगळें जीवन जें सगळ्या ऋतूंतलें जीवन जें आसा ते तांणी इतले कुशळटायेन तांणी चित्रायलें. कारण थंय वयतकच तुमकां कळटलें सैलबाबाच्या शेजबाग वाठारांत की आम्यानीच भरिल्लो वाठार आसा, आनी तो अक्षरशः म्हाका तो दाखयतालो हो आमो तो हो हांगसर एक आमो आशिल्लो. आनी तुमकां खबर आसा की हांव म्हणल्यार तो दीक कसो दीक जो आसा पळय आम्याचो मारतकच तो दीक येतात पळय तुमकां, तो कसोच चित्रायलो ना. आमच्या एका फॅमिलींतल्यान हो एक अशे तरेचो आमो मारिल्लो खूब लागीं वचून पळयला, आनी थंय आपूण अक्षर अस्वस्थ जावन ते सगळें आपूण पळयतालो. ह्यो ल्हान ल्हान गजाली ज्यो लेखकाच्या स्मरणांत आसता, लेखकाच्या मुखार त्यांनी पळयल्ले आसता, अनुभव घेतिल्लो आसा, ह्यो केन्ना ना केन्ना कथेंतल्यान, केन्ना ना केन्ना आपल्या लेखनांतल्यान, केन्ना ना केन्ना आपल्या कादंबरींतल्यान तो रिफ्लेक्ट जाता, कळत नकळत. तुमकां खबर आसलें की तळ्याचो उल्लेख येता न्ही, सांगलें की तळ्यार थंय धरण बांदतात, ताका बांद घालपाचो प्रयत्न करतात. हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा की दोन समाज आसा, एक समाज कुडवळी समाज आनी दुसरो समाज सैलबाबान चित्रायलो तो मुखेलपणान तो म्हणल्यार आमचो कुमार समाज जो आसा. आतां ना म्हटल्यार आमकां तशी वर्ग संघर्शाची व्हडली कादंबरी तशी आमकां कोंकणीन मेळना, बाकीच्या भाशेनी मेळटात. हांगसर एक वर्ग संघर्श पळोवपाक मेळटा. दोन समाज जे आसा, एक कुमार समाज जो आसा जो मागीर येवन रावता. तुमकां खबर आसतलें की 12 बलुतेदार जी सिस्टम आमचे कडेन आशिल्ली आनी अजुनूय आसा कांय भागांची, ते म्हळ्यार कितें, कारण आमी पळयताले की शेतकार जो समाज जो ज्या वाठारांत रावतालो, जो शेत कसयतालो, तो कांय समाजाक हाडून आपल्या गांवांत दवरतालो. कारण आदल्यो ज्यो तुमी विलेज पळयतात वा आदले जे गांव गाडो जो आसा वा गांव जो आमकां पळोवपाक मेळटा, तो गांव कसो तो सेल्फ सफिशियंट आसतालो. गांवानूच सगळें तयार जातालें, गांवानूच सगळें निर्माण जातालें, दुसऱ्या गांवाचेर अवलंबून आसनाशिल्लें. म्हणटकच जंय भात मोठ्या प्रकारान पिकता, जंय बाकीच्यो कुळीद जावं हुडीद आसूं, मागीर नाशणो आसूं, पाकड आसूं, वरी आसूं, ही आदली सगळी पिकां तुमकां हांव सांगता. ह्या मोठ्या प्रमाणान हे लोक वेगवेगळ्या ऋतून काडटना भाजी आसूं, मागीर बाकीची वारी आसूं, पोरसां आसूं, हे सगळे गांवाच्या भोंवतणी निर्माण जाताले वा ते गांवाच्या भोंवतणी तयार करताले. ह्या अनुशंगान जेन्ना तांकां मनीस जाय पडटाले, चड करून मेस्त जाय पडटालो, तो आपल्या गांवान हाडून त्या मेस्ताक दवरताले आनी सगळी तरेची कामां ते करून घेताले आनी मागीर ताका भात वा नाशणे दिताले. तशेंच तरेचो म्हाका याद जाता तशी इवन आमच्या गांवांत पासून तरेन पळोवपाक मेळटा की आमकां एक कुंभार जाय, कारण त्या वेळाचेर कुंभाराक मुद्दम आपोवन हाडटाले आनी आपल्या थंय गांवांत जमीन दिताले आनी ताका सांगताले बाबा तूं हांगा राव आनी आमचे खातीर आयदनां करून दी. आतां हो जो कुमार समाज जो आसा तो घडी म्हाका दिसता असोच तरेन आसूंक जाय चड करून, तांकां हाडून दवरिल्ले. कारण थंय जर पळयत जाल्यार दोन बारीकशे वाडे, ते म्हाका 20 घरां आसा, पूण सादारण तुमी कादंबरीन पळयल्यार 7-8 घरांचो तेणी सैलबाबान ते सगळे उबे केल्ले पळोवपाक मेळटा. एक्चुअल ती 20 घरां आसा. शेटकार हे जे आसा, मुळेकर सरनेमाचे आसा, शेटकर सरनेमाचे आसा पळोवपाक मेळटा. आनी दोन म्हाका दिसता आनी दोन खंयचे तरी वेगळी नांवां आसा, भगत म्हूण आसा थंय, कुडतरकर हे सरनेमाचे थंय आसात. हांवें काडिल्ली खबर तांचे कडेन वचून. आनी मागीर सैलबाबा एक प्रश्न केला की हे जे गांवगाडो जो आसा आनी हे सगळे लोक येवन थंय रावतात, तातूंतलो एक भाग हो, कारण समाजाचो एक भाग म्हणून कुमार समाज थंय पळोवपाक मेळटा. मागीर एक प्रश्न हांव त्या वेळाचेर केल्लो, तुमी खंयच्यान म्हायती, जरी तुमी ल्हानपणा पासून सगळे कुमार समाज लागींच्यान पळयता, अनुभवल्या तुमी, पूण ह्या कादंबरी खातीर तयारी करपाक म्हणून तुमी कोणा कडेन वचून म्हायती काडली काय कितें, अशे तरेचो एक जेन्ना प्रश्न सैलबाबाक स्वता विचारलो तेन्ना ते तेंच्यांनी सांगलें की नारायण मुळेकर म्हणून एक जाणटेलो, म्हाका दिसता आतां त्या वेळाचेर म्हाका जेन्ना इंट्रोड्यूस केलो त्या वेळार सादारण 75 वर्साची पिराय आशिल्ली. तो आतां आसा काय खबर ना, कारण आतां 7-8 वर्सां जावन गेल्या. म्हाका दिसता 84-85 तो आसा जाल्यार 84 आसतलो तो आतां.
ताणें आपणाक खुबश्यो गजाली सांगल्यो, भितरल्यो गजाली सांगल्यो, बाणाच्या संदर्भांतल्यो गजाली सांगल्यो, बाण कशी बांदून काडटात त्या संदर्भांतल्यो गजाली सांगल्यो. इवन हावो जो आसा, हावो कशे तरेन तो तेका जिगां कशी तरेन दवरता, तेका हांवें मडक्यो कश्यो घालतात, हांवें उजो कसो लायतात, हांवें उजो कसो पुश करता भितर घालतात, लाकडां कसली लागतात, अशे तरेची खुबशी म्हायती जी आसा. पेट्टात कशे, माती कशी तयार करतात, माती कशी तरेन मिक्स करतात, हाचे संदर्भात म्हणजे 2 तरेची माती जाय पडटा, ती माती कशी तरेन भरसयतात, ती कितली कुसत घालतात, कुसत घालतकच ती कशी काडटात, मळटात कशी, ह्या संदर्भातली बारीक बारीक जी टेक्निकल्स माहिती जी आसा, ही माहिती सैलबाबान नारायण मोळेकर कडल्यान काडिल्ली पळोवपाक मेळटा. आनी तुमकां खबर आसतलें, हो प्रश्न खंय निर्माण जाता, कारण तुम्ही जर पळयलें जाल्यार पळय आधुनीक हातून आधुनीक समाज बदलता, तंत्रयुग, ह्या तंत्रयुगांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा की वेगवेगळ्यो गजाली हे जातात, नव्यो वस्तू मार्केटान येतात, त्यो गांवां मेरेन पावतना पळोवपाक मेळटा. आमचे कडेन आदी मातयेची आयदनां आसली, तेजे उपरांत आमचे कडेन पितळची आयली, तेजे उपरांत म्हाका दिसता म्हणजे हो धातूचो हो जालो, कितें म्हणटा, धातू जेन्ना ताजो सोद लागलो तेन्ना आमकां पितूळ, तांबे आयले, मागीर आमचे कडेन अल्युमिनियमची, म्हणजे भुरगेपणांत म्हाका पळयता की आमगेर मातयेची आशिल्ली, मागीर अल्युमिनियम आयिल्ली पळोवपाक मेळटा. तेजे उपरांत स्टील आयली, मागीर स्टेनलेस स्टील आयली, आनी आतां मोठ्या प्रमाणान आमकां पळोवपाक मेळटा प्लास्टिक्स आयली. म्हणटकच हो उदरगत आनी हे चड करून ग्लोबलायझेशनाक लागून आमकां ह्यो सगळ्यो वस्तू गांवांनी विकिल्ल्यो पळोवपाक, आनी पारंपारीक धंदे जे आमचे आशिल्ले आनी आसात ते बसपाक लागले. म्हाका दिसता फक्त कुमाराचेच धंदे बसूंक ना, बाकीच्या लोकांचे धंदे बसले. आतां तुमी पळयतले बेळांचे पाटले करपी आनी बेळांची कंडुलां करपी, बेळांचे मागीर तटे करपी सगळे फाटी पडले, कारण आयज आमकां भात दवरपाक वेगळे तरेची आयदनां आसात. वा आमकां पळोवपाक मेळटा की शेत संस्कृती फाटी पडल्या कारण आयज तसो गांवांतल्या मेस्ताचें काम उरूंक ना, वा आनी बाकीचे लोक आशिल्ले तेंची कामां उरूंक ना आयज. म्हणटकच हो ग्लोबलायझेशन जें आसा, वैश्वीकरण जें ह्या नेटान भितर जाता, म्हणजे आमकां शार मोठ्या गतीन गांवांत भितर सरतना पळोवपाक मेळटा. वा तो शारी विचार जो आसा मोठ्या प्रमाणान गांवांतल्या लोकां मदीं वयता आनी तातूंत एक बदल घडटा, बदल घडून येता आपशीक. आनी आतां एक मोठो व्हडलो प्रश्न खंय निर्माण जाता हांगसर ह्या कादंबरीन, हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता तो जी तळें जें आसा, फरतळें जें आसा, त्या तळ्याची माती जे हे लोक हाडटात. तुमकां खबर आसतली की त्या वाठारान, शेजेबाग वाठारान 3 तळी आसा एक समान तरेचेर. तुमी जर थंय गेले न्ही सैलबाबाच्या घरांत, मूळ घरा, जाल्यार ते तुमकां सांगतले, घडये व्हरूनय दाखयतले. व्हरतळें म्हण आसा, मागीर फरतळें आसा, आनी फरतळें आनी हरतळें म्हणून. हे फरतळें जें आसा, जें शैलबाबाच्या जमीन जे आसा, शेत आसा, थंय तांचो गोठो आशिल्लो आदी, म्हणजे सगळ्यांचेच गोठे थंय आशिल्ले, थंय लागींच तेकून हें तळें आसा. कळटा न्हू तुमकां? थंय वतकच कळटलें की ही थंयची माती हाडटात ती, आनी ही माती जी आसा, ही माती खंयसरूय मेळना, तेका एक विशिश्ट जागे आसा. ही गाळोन दोंगरांतल्यान आयिल्ली माती तळ्यान सांठवता, आनी ती खूब फायन. थंय फातर आसना, तिका गुण म्हणजे आमी गुणे म्हणटात तेका, बारकेले गुणे आसना, कस आसना भितर, इतली ती सुपीक आसता माती. हांगसर प्रश्न निर्माण जाता की हो हे कुडवाळी लोक जेन्ना आपल्या शेता खातीर हो बांद शेताक उदक जावन बांद घालता, तेन्ना एक मोठो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता. मशिनां येता आनी ते बांदाचें काम सुरू जाता. अशा वेळाचेर ही कादंबरी ही कलाटणी घेता, एक हुस्को निर्माण जाता हांगसर पळोवपाक मेळटा. आनी हे तळें जें आसा, हें तळें कितलें सुंदर रितीन सैलबाबान ह्या कादंबरीन हें केलें, ताचें चित्रण केल्ल्याचो पळोवपाक मेळटा. कारण हें तळें म्हणल्यार तांचें अर्दें पोट. ज्या पद्दतीन लोक ते माती खणून हाडटाले आनी मागीर ह्या वाठारान ते घरा कडेन हाडटाले, सुकयताले, मागीर ते धाडयताले, हें सगळें इतलें बारीक बारीक चित्रण खूब बरे तरेन केल्लें आसा. आनी त्या अनुशंगान मागीर सदानंद आसूं, तो शिकूंक वता तो सिताय आसूं, विधवा बायल, आनी मागीर ती गळे नासलेली आयदनां विधवा बायल करता, ताजी तारा सून आसूं, मागीर जयवंताचो, आनी मागीर ताजे ल्हान आशिल्ले भुरगीं आसूं, मागीर यशवंताची बायल गोखळे, सदानंद ताजो भुरगो, अशी शिला मागीर नटी आसूं, मागीर धर्म आसूं, राघोबा आसूं, अप्रुपी आसूं, रामचंद्र आसा, आनंदी आसा,
सिताराम आसा किंवा हे सगळे उबे म्हाका अजाप दिसता कशें उबें केलें काय जो म्हटल्यार अनुभूती एक खंयचो लेखक घेना म्हणून आमी खूब फावटी अशें म्हणटा की लेखकान समाजाक भेटपाक जाय, लेखकान समाजान भितर वचपाक जाय, लेखकान समाजाचोच जावन वागपाक जाय. पूण हांव म्हज्या केन्ना उलोवपांतल्यान वा आमी आमच्या चड करून ज्येश्ठ लेखकाच्या तोंडांतल्यान आमी आयकतात की आमी लेखकांनी समाजाचोच एक भाग जावन आमी जगले आनी समाजाचेच एक समाजा भितर एकरूप जावन जर आमी जर हें सगळें बारीक नदरेंतल्यान पळयलें अनुभवलें जाल्यार आमी बरीच कलाकृती आमी निर्माण करूं शकता. आनी म्हाका दिसता सैलबाब तातूंतले म्हणटकच आमी आयवरी टावरान बसून आमी बरें साहित्य निर्माण करूं शकना. म्हणून दुसरी एक गजाल आसा, कारण आनीक महत्वाची गजाल आसा, आमी सगळ्यो भेदाच्यो म्हणटी जी आसा आमच्या मदली तो भेद खंयचो आसूं, एक महत्वाचो म्हळ्यार जाती भेद जो आसा आमच्या भितर म्हणजे आमी जेन्ना दुसऱ्या समाजाचेर जेन्ना कादंबरी आपल्या समाजाची कादंबरी बरोवपाक तशी खूब हें न्ही कठीण, पूण आपूण तें अनुभवलेलें आसता. पूण दुसऱ्या समाजाक अभ्यास करून जी कादंबरी बरोवप लेखन करप खूब तशें कठीण आसता, सेन्सिटीव विशय आसता तो. कारण खंयच्याच समाजाचेर कितें आपूण वायट बरोवचें न्ही वा तांकां दुखतलें अशें बरोवचें न्ही अशें एक कॉशियस अशें एक मन लेखकाचें आसता. पूण लेखक हांगसर सैलान इतल्या सुंदर रितीन तें मांडिल्लें आसा, तेंची उणी तेणी काडिल्ली आसा तेणें. समाजाची विसंगती कितल्या सुंदर रितीन सैलबाबान ह्या कादंबरीन मांडिल्ली आसा, बाकीच्या कादंबरीन तेंच्यांनी मांडल्या. ती काळेगंगा जर पळयत जाल्यार ते आपल्याच समाजाचेर आपल्याच समाजांतल्या लोकांच्या आपल्याच समाजांतल्या वाठारांतल्या लोकांचेर तो इतलो बरे तरेन भाश्य करता. पूण दुसऱ्या समाजाचेर आमी बरयता तेन्ना आमी कोलकोलमळा आसूं तेजी कादंबरी वा ही आतां आमी चर्चा करता ती कादंबरी आसूं, ही कादंबरी अशे तरेचें लेखन करता आसतना खूब हें रावन कॉशियस रावन ह्यो हे गजाली मांडच्यो पडटा. म्हणजे हें काम खूब सुंदर रितीन सैलबाबान हांगसर आपल्या कादंबरींतल्यान केलां. म्हणून कुडवाळी आनी जो कुमार समाज आसा हाच्या भितरलो संघर्श आसा. सदांच कुडवाळी समाज जो स्वता असो सशक्त मानपी शेतां आपले कडेन आसा हे धरून वचपी आनी एक कुमार जे तेंच्यांनी हाडून दवरल्या. आनी तुमकां खबर आसल्यार आमचे कडेन सदांच एक गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा गांवकार जे गांव वसयतात, जे मूळ गांवकार जे ज्या लोकांनी गांव वसयला आनी मागीर एक बाकीचे येवन रावतात, चड करून आमी रयत म्हणटात ते, हे जे रयत लोक रावतात मागीर येवन रावतात तांचे भितर सदांच एक तीड आसता. गांवकार सदांच म्हणटा की हांव श्रेश्ठ, कारण हांव गांव चलयता, हांव देवूळ चलयता, हो वाठार म्हजो आसा, हो परिसर म्हजो आसा, ह्या सगळ्या वाठाराचें देवस्पण म्हज्या हातान आसा. तुमी मागीर भायल्यान आयिल्ले आसा, तुमकां कसलोच अधिकार ना, तुमी रावूंक शकता पूण तुमकां अधिकार ना. आमी जरी तुमकां हाडून हांगा दवरल्या तरी आसतना तुमकां उलोवपाचें आनी बाकीच्यो आमच्या मुखार उलोवपाचें तुमकां हक्क ना. ही जी समाज मानसिकता आसा ह्या समाज वेवस्थेंतली ती कितल्या सुंदर रितीन ह्या कादंबरीन तेंच्यांनी सांगल्या दाखयल्ली आसा. म्हणटकच तुमकां कितलोसोच बारीक क्लॅशीस पळोवपाक मेळटा. वर्ग संघर्श हांव जो सांगता पळय तातूंतल्यान मेळटा, एकामेकाक दुशण दिल्लें आमकां मदीं मदीं पळोवपाक मेळटा. म्हणून हो संघर्श जो आसा हो संघर्शूय सुंदर रितीन तांच्यांनी हांगसर दाखयल्लो पळोवपाक मेळटा. मागीर हांव एक दुसरी गजाल म्हाका पात्रा विशीं हांवें तांकां विचारतालो केन्ना की हो सदानंद कोण, हो सदानंद असो कित्याक चित्रायलो तुमी, हो सदानंद शिकूंक वता, हो सदानंद गांव सोडून भायर वचूंक सोदता, मागीर बापूय ताका खेपता की तूं वचूं नाका कित्याक हे कुमाराच्या कुल्यांक आमी मातयेनूच रावंक जाय, तुमी मातयेक घास मारून रावपाक जाय, तूं म्हाका मदत कर. पण तो आयकना. पण तो मागीर पुण्या मेरेन वता आनी शिकता, ग्रॅज्युएट मेरेन शिकता, ताका नोकरी मेळटा. असो एक अशे तरेचें सदानंद पात्र आसा. हांवें ताका विचारलें की सैलबाब हें पात्र कशें आयलें तुमकां, कुतूहल म्हाका सदांच ह्या पात्रा विशीं, खुबश्या पात्रा विशीं म्हाका कुतूहल, ह्या सदानंदा संदर्भान म्हाका कुतूहल जालें. ती म्हणल्यार म्हजी अतृप्त इच्छा, आपली अतृप्त इच्छा म्हाजी ती. कारण म्हाका हें दिसतालें, तुमकां खबर आसतली की सैलबाब बापूय एक्सपायर जाल्या उपरांत बापूय भायर पडल्या उपरांत शेताचें काम करपाक लागलो खूब ल्हान वयाचेर आनी मागीर तो पळून गेलो मिलिट्रीन. कळ्ळें न्ही, पळून गेलो मिलिट्रीन, आवयक न सांगता पळून गेलो आनी मागीर तो रिटायर्ड जावन परत घरा आयलो.
पण सांगपाचो अर्थ म्हणला कितें की म्हजी शिकपाची धड म्हणजे मुळातच लेखक लेगीत आपल्या साहित्यान जे साहित्य निर्माण करता तातूंत खंयच्यान खंयच्या एका पात्रांतल्यान तो रिफ्लेक्ट जाता पात्रांतल्यान खंयच्या ना खंयच्या एका पात्रांतल्यान तेजी मानसिकता ताची अतृप्त इच्छा ज्यो आसा ताजे विचार जे आसा तो मांडटा म्हाका दिसता पुंडलीक बाबांनी आपल्या नाटकांनी आपल्या कथांनी ते केल्ले आसा इवन बाकीचे रायटर्स आसतले बायमावज आसतलो तांच्यांनी अशे तरेचो कितलेशे तरेक तांच्या कथांनी अशे तरेच्यो हे आसा की तातूंत तो स्वता एक पात्र घडयता आनी त्या पात्राच्या तोंडांतल्यान स्वता लेखक उलयता म्हणजे म्हजी एक प्रचंड इच्छा आशिल्ली की अशी शिकपाची त्या नदरेंतल्यान हें पात्र आयिल्लें आसा मागीर ताका आनीक विचारलें सिताय कित्याक आयल्या सिताय विधवा पात्र जें आसा इतलें सुंदर पात्र तेंच्यांनी चित्रायिल्लें आसा आनी खूब आमच्या उलोवप्यांनी थंय सांगिल्लें आसा की सिताय हें पात्र जें आसा तें पात्र कितलें विधवा आसून लेगीत असो गांवाचेर शेक आसपी अधिकारान उलोवपी आनी मागीर तुमकां खबर आसा की त्यो पणट्यो आनी गळे नसलेली आयदनां बाकीचे लोक करता म्हण कळटकच आपूण स्वता वचून आपल्या माळ्यार चडून ते चाक काडपी आनी आपूण आतां हेज्या फुडें आपूण गळे आशिल्ले आयदनां करपी म्हूण सांगपी इतले अशें लेटेस्ट अशें पात्र खंयच्यान मेळ्ळें काय म्हणून अजाप दिसता एक फावटी हें पात्र खंय मेळ्ळें तुमकां खंयच्यान तुमकां तें आयलें मागीर तांच्यांनी खूब बरी म्हाका हें सांग तेच्या फाटल्यान की तांच्याच एका रिलेटिव्सा भितर ही बायल अशे तरेची बायल आमच्या फॅमिलीन आशिल्ली तिका खूब लागींच्यान पळयतालो त्यो तशी तेजो दबदबो आशिल्ले म्हणजे त्या वाठारान वा तेच्या घरान ते अधिकार वाणीन ती उलयताली म्हण तें पात्र म्हज्या मनांत आशिल्लें म्हज्या काळजान आशिल्लें तें पात्र आपूण हांगा सितायच्या रुपान आपूण तें मांडिल्लें आसा म्हणजे अशी बाकीची पात्रां आसा मागीर धर्म सारके पात्र जे सोऱ्याचे भांगडां करता पळय तो तें पात्र लेगीत खंय ना खंय ताणें पळयल्लें आसपाक इवन दिवजां करपी सिताराम भितर आसा तातूंत ते प्रवीण आसताले हे आयदनां करपी म्हणटकच ह्या नदरेंतल्यान ही कादंबरी जर आमी पळयत गेली आनी खूब अशें समाजशास्त्रीय नदरेंतल्यान ही कित्याक घडटा कित्याक लागून हें घडलां काळ सांगलो 1994 काळ तुमकां खबर आसतली थंय आमकां राजीव गांधीक मारलो बीन म्हणून तो काळ आमकां कळटा थंय त्या वेळार तो काळ आसपाक जाय म्हणटकच ही कादंबरी अदीक बरी जर आमी अशे तरेची कादंबरी समजून घेतलो जाल्यार काळाचो थाव जर आमकां लागलो तो काळाचो थाव घेवपाचो म्हणजे काळ खंयचो आसतलो अशे तरेन जर आमी जर विचार केलो जाल्यार मागीर खुबश्यो गजालींचो उलगडो येता त्या काळान कितें घडटालें कितें आशिल्लें आनी कितें नाशिल्लें त्या वेळाचेर हो आमकां लक्षांत ना आनी तेजी हाची म्हाका दिसता काळीगंगा कादंबरी संदर्भान म्हाका नरसिंहाच्या देवळा संदर्भान म्हाका जाणून घेवपाचें आशिल्लें त्या वेळाचेर मागीर सैल बाबाक म्हळें चल म्हाका तें दाखय नरसिंहाच्या देवळान म्हाका तें पळोवपाक जाय थंयचे 3 बेल्ले माड जे आसा ताचें चित्रण म्हाका पळोवपाक जाय तुमी कशें केल्या तें म्हणून हांव प्रत्यक्ष त्या वेळाचेर त्या नरसिंहाच्या देवळा कडेन गेलो पूण त्या वेळाचेर देवूळ मोडिल्लें तें नवें बांदिल्लें पूण थंयच्यो त्यो मोठ्यो पाटयो बिटयाचो जो हो आयला म्हणजे संदर्भ थंय त्या कादंबरीन काळीगंगेन आयल्या त्यो पाटयो म्हाका थंय पळोवपाक म्हणे काडून दवरिल्ले तेंच्यांनी थंय त्या वेळाचेर तेंच्यांनी त्यो काडून दवरिल्ले आनी मागीर कॉन्क्रिटाचेर बांदला म्हणटकच लेखक जो आसा तो लेखकान हें सगळें पळयल्ल्या कारणान हें सगळें अनुभवल्या कारणान इवन तो प्रवास जो आसा म्हणजे काळीगंगेचो प्रवास जो आसा तेजे भयणीच्या घरा कडलो प्रवास अळगांव उळगांव जे वाठार सगळे जे आसा पळोवपाक मेळटा म्हाका दिसता आमी खंयच्या साहित्यकाराचें साहित्य जर चड जाणून आनी बरे पद्दतीन जाणून घेवपाचो जर प्रयत्न करपाक जाय जाल्यार ताच्या परिसराक आमी भेट दिवपाक पुंडलीक नायकान अच्छो बरयली 40 वर्सां फायली अच्छो बरयली पूण आयज लेगीत थंय तुमी जर गेले मायणा वाठारान थंय त्या वाठारान जाल्यार तुमकां तो सातोनाचें झाड दिसता त्या सातोना झाडाच्या कुशीक आमकां तळें आमकां पळोवपाक मेळटा म्हणजे पयरूं आमी तें एका फिल्माची शूटिंग करपाक गेले आसा तशें नासता थंय शिनोऱ्यार म्हणटा तो त्या जागो तुमकां तसोच आसा त्याच नांवान आसा तुमकां खबर आसतलें म्हाका याद जालें की हेज्या अच्छेवान एक कादंबरीन बारसाचे उल्लेख केला म्हणटच बारस हें कितें म्हाका खबर नाशिल्लें आनी ते नावेली वाठारान बारस जाता म्हणून तातूंत तो उल्लेख आयला कादंबरीन म्हणटकच हांव सदांच ती बारस कितें म्हण हांव जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतालो अशा वेळार नावेलीचोच एकटो मनीस आमच्या विद्यापिठान मेळ्ळा आनी ताका सांगलें तुमच्या वाठारान बारस जाता तेन्ना आयज बारस जाता आनी ती आयज 3:30 4 सुरू जातली हांव सगळें सोडून त्या वेळाचेर बारस पळोवपाक
आणि ती सगळी पळयली. बारस उदकान पावयता ते सगळे लागींच्यान अनुभवले आणि मनातल्या मनान आमच्या पुंडलीक नायकांका नमस्कार केलो आनी हॅट्स ऑफ म्हटलें. कारण ह्या मनशान लेखकान कितले बारीक नदरेंतल्यान अनुभवल्लें, पळयल्लें आनी कितल्या सुंदर रितीन आपल्या कादंबरीन तें मांडिल्लें. म्हणटकच लेखकाचो वाठार जो आसा, लेखक जो वाठार निर्माण करता आपल्या कादंबरीन आनी कल्पकते निर्माण जो करता ताचो जर आमी सोद घेवपाचो प्रयत्न. हांव जेन्ना युग सांवर कादंबरी जेन्ना महाबळेश्वर सैलाच्या संदर्भान थळाच्या संदर्भान हांव तांकां सोदतालो, हें थळ खंयचें आसतलें काय युग सांवर कादंबरी, हो जो वाडो आसा तो खंयचो आसतलो काय, हो गांव खंयचो चित्रायला आसतलो काय, ही शेतां खंय आसतली काय, गोंयांतली खंयची शेतां चित्रायला आसतली काय, जो उल्लेख गांवाचो उल्लेख जो आयला तो कितें आसतलो काय. म्हणटकच हो जो परिसर हा, पिलारचो परिसर, तो सगळो परिसर हांवें भोंवून काडलो. इवन त्यो इगर्जीचो संदर्भ ह्या महाबळेश्वर सैलान तातूंत घेतिल्लो आसा. मागीर ती हांची इगर्ज आसा, खंयच्या आमच्या पिलारची इगर्ज जी आसा ताचो उल्लेख थंय येयल्लो आसा. मागीर आक्षीची इगर्जीचो उल्लेख आयिल्लो आसा. म्हणजे अशे तरेचे उल्लेख आयला, इगर्जीचे उल्लेख आयला आनी इगर्ज केन्ना बांदली, कशी बांदली ह्या संदर्भातले उल्लेख हांव जेन्ना सोदपाक लागलो तेन्ना खुबशे जे उल्लेख जे आसा ते उल्लेख वास्तव आसा वा खंयचे घेतल्या तांचे. पूण एकूच उल्लेख त्या वेळाचेर म्हाका सोदता सोदता हांवें हिस्ट्री ऑफ गोवन चर्चीस म्हणून पुस्तक पळयलें लागींच्यान आनी वाचलें. त्या वेळाचेर हाचो उल्लेख जो केल्लो आसा साळगांवची चर्चीचो, साळगांवची चर्च नाशिल्लीच त्या वेळाचेर. म्हणटकच थंय नाशिल्ली, पूण एकदां लेखक खूब वचून अभ्यास करता, ती थळां पळयता, त्या वाठारांतले बारीक बारीक गजाली तो अनुभव घेता आनी तो आपले कादंबरीन मांडटा. म्हणटकच हांगसर ही कादंबरीचेर खूब बरी चर्चा जाल्ली आसा. तुमकां खबर आसतलें की ह्या कादंबरीन बायल सशक्त दिसता. जशें आमकां जी खोल म्हळ्यार कादंबरी जी क्रिस्तांव गावडा समाजाचेर आसा तातूंत थंय बायल खूब स्ट्रॉंग दिसता. आनी हांवें हो एक प्रश्न, तुमच्या कादंबरीन इतली बायल कित्याक स्ट्रॉंग आसा? दादल्याचे ती खूब पटीन स्ट्रॉंग आसा, विचारांनी स्ट्रॉंग आसा, ती कबाड कश्ट करता, ती दादल्याकच चड बरें काम करता, कळटा ना. म्हणटकच ती जोत धरता. पयली फावट पळयल्या की तांच्या कादंबरीन बायल जोत धरतना पळोवपाक मेळटा. बायल जोत नागर हातान धरता. हें खंय पळयलें काय म्हणून तुमी? हें आपूण अनुभवलां आनी अशे तरेच्यो गजाली आपूण म्हाज्या भुरगेपणा पासून आपूण पळयल्या. इवन काळीगंगे कादंबरी जी आसा तातूंत नागराची मुंडोळी माती तो वयर काडटा पळय. आमी म्हणलें हो कोण पात्र? म्हजो बापूयच तो म्हणून. म्हणजे बापायक हांव खूब लागींच्यान पळयतालो की अशे तरेचो तो नागर धरतालो म्हणून. पूण हें जें सगळें कृशी जिवन तांच्या कादंबरीन अशें घसघशीत भरिल्लें आसा. पूण एकदां हांव तेन्ना तरी म्हाज्याच उलोवपान हांवें म्हणिल्लें की सगळ्यान म्हत्वाची गजाल ह्या कादंबरीची जें लेखन करता तेज्या सैलाच्या फाटल्यान एक कृशी संस्कृती उबी आसा म्हणून. कृशी संस्कृतीची मोठी देण म्हणटा ती ह्या लेखकाक आसा. मुद्दम खंयची ताची कादंबरी खंयची कादंबरी काडून तुमी काळीगंगा पळयात, थंय कृशी जिवन आमकां पळोवपाक मेळटलें. तुमी मागीर खोलखोल मुळा पळयात, तातूंत तुमकां हें पळोवपाक मेळटलें, कृशी जिवन तुमकां पळोवपाक मेळटलें. युग सांवारान जर तुमकां पळयलें थंय कृशी जिवन आसा. माती आनी मळब तुमी घेवन पळयात, विखार आनी विळखूप पळयात. एका कृशी जिवनाची अस्सल वास्तव जिवन जें आमी म्हणटात तें ह्या कादंबरीन अशें खसाखस बरयल्लें आसा. फाल्यां कोणी जर असो अभ्यास करीत कृशी जिवन आमच्या कादंबरीन कशें आयलां, अच्छेवान आयलां, पूण जे कारवार वाठारांतले कृशी जिवन जें आसा आनी त्या अनुशंगान तातूंत आयिल्ली उतरावळ जी आसा त्या अनुशंगान त्या पात्रांचें चिंतप जें आसा, समाज वेवस्थेचे एक दीर्घ परंपरा जी आसा कृशी जिवना संदर्भातली, ती कितली सुंदर रितीन ह्या आपल्या कादंबरीन तांच्यांनी मांडिल्ली आसा. म्हणटकच
एक स्ट्रॉंग पॉयंट सगळ्यांचे पयलीं खूब म्हत्वाचो जो हे आसा सैल बाबाच्या लेखना फाटल्याची एक बळिश्ट एक शक्ती जी आसा, शक्ती म्हणटा तिका, एक बळिश्ट शक्ती जी आसा तो ताचो वाठार, बळिश्ट शक्ती आसा तो तांची ती लोकसंस्कृती आसा, बळिश्ट एक त्या वलय जे आसा ते कृषी संस्कृती आसा. हे कृषी संस्कृती ताका जर दायज जर मेळूंक नाशिल्लें सैलाक तर सैल कितें बरोवपाचें काय, असो एक प्रश्न करा तुमी. कळ्ळें जी तुमी ही जी नवलिका जी आसा आमकां ही अरण्यकांड नवलिका संदर्भान प्रश्न विचारले. बाब सैल बाब हे खंय कळ्ळें तुमकां हे अरण्यकांड, हे खंय तुमी पळयलें वचून, अनुभव तुम्ही खंयच्यान घेतलो. मागीर ती अरण्यकांड आनी दुसरी जी कादंबरी त्या संदर्भात कथा तुमकां खबर आसतलें सैलबाब जेन्ना सैन्यांतल्यान परत घरा आयले तेन्ना जॉब नाशिल्लो तांकां, नोकरी नाशिल्ली, लग्नय जावं नाशिल्लें त्या वेळाचेर. म्हणटकच जे त्या वेळाचेर तांकां सुपरवायजरची नोकरी जी वयर घाटमाथ्यार मेळ्ळी आनी त्या रानान ते रावले, तो रान सगळें पळयलें अनुभवलें आनी तेची निर्मिती म्हळ्यार आमकां पळोवपाक मेळटा ती अरण्यकांड सामकी खूब सुंदर नवलिका. म्हणटकच कृषी संस्कृतीचें व्हडलें दायज ह्या लेखका फाटल्यान आशिल्ल्या कारणानूच म्हाका दिसता ह्यो अशे तरेच्यो कादंबरी एका परस एक अशे सरस कादंबरी तेंच्या हातांतल्यान बारीक 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 कृषी संस्कृतींतल्यो गजाली तेंच्यांनी मांडिल्ल्यो पळोवपाक. हांव केन्नाय म्हणटा की ह्या लेखकान विशिश्ट समाजाचो अभ्यास करून कादंबरी कोंकणीन हाडपी वा कोंकणीन बरोवपी ते पयले. मागीर आतां म्हणले तशी हे आसूं खोलकर्म आसूं क्रिस्तांव समाजाच्या खोल अभ्यास करून तेंच्यांनी बरयल्ली कादंबरी आसूं वा मागीर मुखार वचून हावटन कादंबरी आसूं, एक तांच्यांनी एक अशी परंपरा आमकां घालून दिल्ली पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता आमचे कडेन जे समाज अस्तित्वान आसा, कोंकणी समाज म्हणटा हांव, ते वेगवेगळ्या वेवसायान ते आसात, तांच्या समाजाचेर अशी तरेची कादंबरी आयज आमकां 105 किलोमिटराची हे आसा, दर्यावेळ आसा, पूण 105 किलोमिटर दर्यावेळेचेर आमचो जो नुस्तेमारी समाज आसा ताचेर तांच्या जिविताचेर, तांच्या संघर्शाचेर, तांच्या सुखदुख्खांचेर, तांच्या समाजांतल्या विसंगतीचेर एक सुंदर कादंबरी वयता. पूण ते आजून आयले ना, घडी येतली फुडें. हाच्या थोडेशें चित्रण हेज्या आमचो कोण सुनामी सायमनान आयला, ते आमच्या मावजोबाईन ते हाडिल्लें आसा, पूण आनीक बरें येतलें, आनीक बरें येवं शकता आनी येतलें, निश्चितूच तें येतलें. कोण ना कोण तरी ते हाडटलो आयज ना फाल्यां. पूण ही जी वेगवेगळ्यो समाज वेवस्था जी आमचे कडेन आसा गोंयांत, गोंया भायर आसा, गोंया भायल्या कोंकणी समाजा मदीं आसा, त्यो म्हाका दिसता अशे तरेन सैलबाबान जशें कादंबरीन मांडलां तशें तें आनी सुंदर रितीन येतलें. हांव सदांच म्हणटा की सैलबाबान आमकां कादंबरी दिल्यो, कथा मोठ्या प्रमाणांत. म्हाका म्हाज्या अभ्यासा प्रमाण त्या वेळार 140 सुमार कथा तेजे कथेचें डॉक्युमेंटेशन हांवें केल्लें. म्हाका दिसता 160-170 अशी कथा तेंच्यांनी सातत्यान बरयल्ली आसा. आतां कथा तुमी खूब कमी बरयतात ते, पूण कादंबरी ज्या वेगान तेंच्यांनी कादंबरी बरयली, कोंकणी कादंबरी दिली आनी कोंकणी कादंबरीचें एक अधिश्ठान तेंच्यांनी निर्माण केलें. आनी आमचे सारक्या एका नवोदीत लेखकांक एक तांचे कडल्यान स्फूर्त घेवपा सारकें खूब आसा. तांचे सातत्य आसा, तांचे वेगळेपण, लेखन शैलीचें वेगळेपण आसा, वा जावं मागीर पात्रां निर्माण, पात्रां व्यक्तिचित्रणां उबी करपाची ती कसब जी आसा पळय, ती म्हाका दिसता एक पात्र घेवन आमच्यान तेजे कसब पळोवंक शकता. कारण कादंबरी लेखन करप सोंपें न्ही, कारण रायट फ्रॉम द बिगिनींग टू एंड त्या पात्राचें जे समतोल आसा तो सांबाळचो पडटा. कथा सोंपी आसता बरोवपाक, ते 4 पानांनी ती सोंपता, पण कादंबरीन सुरवाते पासून निमाणे मेरेन जे एक समान रेशेन जे पात्र वता ताचो सगळो हिशोब लेखकाक दवरचो पडटा, मनान दवरचो पडटा. सैलबाब म्हणटा की आपूण आपली पद्दतच अशी की आपूण 10 फावटी उठूंक शकता कादंबरी बरयता आसतना. 4 फावटी उठ्ठा आपूण दिसाक, वा 10 फावटी आपूण उठून परत बसूंक शकता, आनी त्याच अधिकारान वा त्याच हितून जोमान आपूण कादंबरी मुखार व्हरूंक शकता. म्हाका दिसता सैलबाब हे कोंकणीक पडिल्लें एक म्होंवाळ अशें सपन
त्या लेखक आमी खूप लागींच्यान अजूनय आमी अनुभवपाक जाय, त्यांचे लेखन पद्दती संदर्भान आमी जाणून घेवपाक जाय. हे जेन्ना घडटलें फक्त पुस्तक वाचलें आनी सोडलें अशें न जाता. एक सुजाण वाचक ह्यान धरिल्लें जावंक जाता. फक्त एक आमी आयज एक चर्चा केली हावटनाचेर आनी ती सोडून दिली. एक सैलबाबान एक सरस्वती सन्मान मेळोवन दिल्ली कादंबरी आसा आनी वाचली आनी आमी सोडून दिली. म्हाका दिसता कादंबरी आमच्या मनान उरूंक जाय, कादंबरी आमच्या तनान उरूंक जाय, भितर उरूंक जाय ती. आनी तो ती कादंबरीच्या संदर्भांतले आमकां पडिल्ले प्रश्न जे आसा, तुमकां हरतळे म्हणून सांगलें तुमकां, ते केन्ना आपूण वचून पळयतलो काय? तो वाठार आपूण केन्ना वचून, ते कुमारवाड्यार आपूण केन्ना वतलो? नारायण मळेकर म्हणून सांगलें त्या मनशाक आपूण केन्ना वचून मेळूंक शकतलो काय कितें? वा हांव तुमकां ते काळीगंगेचो वाठारा संदर्भान शिवाचे देवूळ आनी बाकीचे वाठार सांगले, ते आपूण एकदां केन्ना तरी वचून भेट दितलो काय कितें आपूण? अशे तरेचो एक प्रचंड एक अशे आस्तेचो विशय व विचार आमच्या मनान जेन्ना रिगतलो, मनान जेन्ना येतलो, तेन्ना वाचकां फुडें वयतले. फक्त आमी वाचक उरचे ना, आमी लेखकाच्या एका वेगळ्या समपातळीचेर वता आनी लेखकान जें उबें केलां ताजें एक प्रत्यक्ष दर्शन त्या वाठारान वचून घेता. म्हणून अच्छेव कादंबरीचो वाठार वचून पळयात, म्हणून हे आमचे कोलकोलमळाचो वाठार वचून पळयात, काळीगंगेचो वाठार वचून पळयात, वा बाकीच्या लेखकांनी ज्यो कादंबरी, आतां माय माती सारकी कादंबरी आमच्या कदम सरांनी बरयल्ली आसा, तो वाठार वचून पळोवया. पण ताणें बरयल्ल्यो बाकीच्यो कादंबरी, दिक्का सारकी कादंबरी आसा. म्हाका दिसता एक अभ्यासक ह्या नदरेंतल्यान, विद्यार्थी ह्या नदरेंतल्यान आमकां त्या वाठाराचें दर्शन घेवपाची एक उत्सुकता म्हणटा ती जर आमी निर्माण जाली आमच्या मनांत, हे लोक बाकीचे खूब वाचक करतात, अशें वाचक करतात. एक कादंबरी वा एका खंयच्या नाटक वा खंयची कलाकृती ज्या विशिष्ट वाठाराचेर वा विशिष्ट समाजाचेर ती बरयल्ली आसा, थंय वचून कादंबरी वाचल्या उपरांत भेटी दितात. हो एक प्रवास जर आमच्या कोंकणी वाचकां मदीं जर जालो, ही उत्सुकताय जर आमच्या मनांत निर्माण जाली, जाल्यार म्हाका दिसता कादंबरी आमी बरे तरेन समजूंक पावतले अशें दिसता. हांव नकळो म्हाका वेळ कितलो आसा म्हणून म्हणटकच हांव आनीक एक दोन गजाली ह्या अनुशंगान सांगता आनी हांव थांबता. फाटले कितलेशेच दीस, म्हाका दिसता फाटले 7-8 म्हयने आतां लेखक आमचो, ज्या लेखकाच्या कलाकृतीचेर आमी हे साहित्य कृतीचेर चर्चा केला, ते हातून आसा, खंय आपल्या घरा आसा. म्हाका दिसता फाटल्या 7-8 म्हयने म्हाका दिसता एक म्हयन्यान एक फोन तरी हांव तांकां करता, तांची खबर घेवपाक लागून. आनी हांव म्हाजी सदांच इच्छा व्यक्त करता, सैलबाब हांव तुमच्या घरा येवपाक जाय, म्हाका तो परिसर परत एकदा पळोवपाक जाय. ही उत्सुकता, ही ओढ जी आसा, अभ्यासक म्हणून एक ओढ जी आसा, वाचक म्हणून ही ओढ तुमचे मेरेन पावची. खूप धन्यवाद दिता एका सुभा बरेडाक, तेंच्यांनी PhDचो विशय घेतिल्लो आसा, त्याच्या साहित्याचेर आनी एक PhD जाता, ही खूप आनंदाची गजाल आसा. एक PhD 10 PhD जावची ताचेर जाता. पुणून सुभा बर्डे कडेन तांकां वचून मेळटले, तो वाठार पळयतले, समजून घेवपाचो प्रयत्न करतले, त्यांच्या मनशाची भेट घेतले. जेन्ना आमी त्या वाठारान वचून तुमकां सांगलें तशें की आमी जर चड जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार निश्चितूच जो अभ्यासक आहा ताका खूप गजाली हातीक लागतल्यो, कळटा नकळटा हातीक लागता, आनी त्यो आमचे मेरेन अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान आमचे मेरेन पावतलें. हें जावचें, घडचें अशी अपेक्षा हांव ह्या वेळाचेर व्यक्त करता. आनी तिनूय अभ्यासकांनी ज्या पद्दतीन आपले हें जे हांगा चिंतन दवरलां, हांगासर आपले विचार दवरिल्ले आसा, खूब सुंदर रितीन तेंच्यांनी विचार मांडलेले आसा. इतलें सांगून हांव थांबता आनी कोंकणी भाशा मंडळाक खूब परबी भेटयता. हो उपक्रम सातत्यान चलता, अखंडीतपणान चलता. म्हणून ह्या कादंबरीन सैमीक आपत्ती ना, पूण मनीस निर्मीत जी आपत्ती आयल्या आनी ताका लागून जे प्रश्न निर्माण आमच्या मुखार जाता, ताचो खूप बरे पद्दतीन ह्या कादंबरीन त्याचो कथानकाच्या रुपान मांडिल्ले खातीर आमी सैलबाबाकूय धन्यवाद दिवया, तांकां देव बरें करूं म्हणटा, आनी तांकां ह्या वेळाचेर खूब बरें आयुश्य मागोया. आनी
हालींच ह्या पॅन्डेमिकान तेंच्यांनी अनेक कादंबरी बरयल्या म्हणपाची तांच्या तोंडांतल्यान हांवें आयकलां. आनी बऱ्यो कादंबरी बरोवपाक तांकां ताकद शक्त मेळची अशें आमी सदिच्छा तांकां भेटुया. आनी इतलें सांगून हांव थांबतां आनी परत एकदां आयोजकांचे धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं भोवमानेस्त डॉक्टर प्रकाश पार्येकार. जायत्या म्हत्वाच्या गजालींचेर तुमी आमचें लक्ष ओडून घेतलें. तर आतां आमी आमच्या कार्यावळीच्या अखेरेक पावल्यात. कोंकणी वाचन विश्वाच्या नांवान भोवमानेस्त अनीश अग्नी आनी हांव मेगन डिसूजा तुमचो सगळ्यांचो आभार मानता आयच्या आमच्या कार्यावळीन तुमी भाग घेतलो म्हूण, ह्या कार्यावळीचे तुमी वांटेकार जालेत म्हूण. तुमी हाजीर जाता म्हणूनच आमच्यो ज्यो कार्यावळी आसता त्यो रंगपाक पावता. तशेंच हांव आभार मानता आमचो पलाश अग्नी स्टुडियोज. काय बरे तरेन तांच्यांनी आमची कार्यावळ युट्यूबाचेर लायव्ह स्ट्रीम केली. फाल्यां रविंद्र केळेकार पुण्यतिथी निमतान कोंकणी भाशा मंडळान खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्या. सांजेच्या 7 वरांचेर ह्या कार्यावळीक डॉक्टर मनोज कामत रविंद्र बाबाच्या चिंतनांतलें शिक्षण ह्या विशयाचेर उलयतले. ही कार्यावळ मंडळाच्या युट्यूब चॅनलाचेर लायव्ह आसतली. तुमी सगळीं मुजरत ह्या कार्यावळीचो लाव घेवचो. तशेंच फुडल्या म्हयन्यान सप्टेंबराचे 8 तारखेर आमच्या कोंकणी वाचन विश्वाचें 1 वर्स पुराय जाता आनी ह्याच निमतान आमी एक ल्हानशी कार्यावळ आयोजीत केल्या. ह्याय कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. असोच तुमचो आमचो सांगात उरचो म्हूण मागता. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता. देव बरें करूं.